Praise God. Sister Maria, Ah, sister, इथे आत कशी मुयात कित्या मुयान येता रे? अरे राव कमेच करूया मागीर आतां मुयेत ते बंद जालें तुगेलें. सारखे बरे जातले. होय, बियाणा praise God. पावर येतलो आता देवाचे ब्रदर सांगतलो न्हू तेन्ना तुझे हात सगळे बरे होय, चल बाबा फातिमा. पडटली म्हणून Yes, ताका sister. लागून प्रे करूया म्हणून आता. होय, बरा ओपनिंग प्रे करूया पहिले. चल फातिमा कर बाबा. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नावी आमेन. सर्गीच्या बापा आम्ही तुका दिन वाजता आणि आर्गां दिता ह्या आयच्या दिसाचे मिटिंगे खातीर आम्ही हांगा सगळीं एकठांय जाल्ल्यांक तुझी कृपा आणि तुझो मोग आमचे काळजान आसून आमी मागता. आयज जें कितें ब्रदर आमकां शिकयता तें उतर आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितान देवाचें हें उतर जिवंक आमकां कृपा दी आनी तुज्या मोगान रावंक आमकां शिकय. आर्गां दिता हांव तुका जेजू ब्रदर विन्सेंटा पासत जो आमकां दर एका दिसाक तुजे उतराची वळख आनी सोजवणी दिता. आमी हांगा एकठांय आसलेल्या सगळ्या म्हज्या भावां आनी भयणां खातीर तुका वाखणटा आनी दिनवासता जेजू आनी सगळ्या तुज्या खेरीत बेसांवांनी सगळ्यांक तुज्या खेरीत बेसांवांनी बोर म्हूण मागता. सोम्या जेजू आमी तुका दिनवासता आमच्या जिविता पासत आनी आमच्या घोराब्यां पासत आयज पासून आमकां तुवें सगळ्या देण्यांनी भरल्यान देखून बरी भलायकी आनी आमच्या काळजांनी तुजो मोग चड आनी चड वाडोवन दी जेजू. आमी तुज्या पावलांनी चलोंक आनी तुजे सारखे जावंक आमकां शिकय. आमी सदांच एकामेकाचो मोग करूंक आमची चिंतनां कोश्ट सब कोन्यो तुका समर्पिता बापा. तुजे उदेश सांबाळूंक एकामेकाक बोगसूंक आनी कालतेपणी चलोंक तुजी कृपा आमकां दी जेजू. आमकां सोड जिन्साच्या वायटांनी राख आनी दोळ्यान सांबाळ आनी चलोय आमची मोत उजवाडाय आमच्या ब्रदर विन्सेंटाच्या आनी सिस्टर ताच्या घोराब्याचेर आनी सिस्टर मारिया आनी तिच्या घोराब्याचेर तुजी सोड बेसांवांक आनी आशिर्वाद घाल आनी हांगा एकटोलोल्या सगळ्या भावां भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सदांच आमचो उजवाड गोठाय आनी बुजवण जावंक आमी मागता. आयज जी देवाचे उतराची सोजमणी आनी शिकोवण आमकां ब्रदर दितलो ती शिकोवण आमी आमच्या जिवितांक वापरूंक आनी जिवूंक आनी आमी जेजू सारकी जावच्याक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Amen. 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 Praise God. देव बरें करूं फातिमा. देव बरें म्हणाका. ऑलेस्टिया चल बाबा बायनिंग प्रे करूया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिल्या त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनी पोंदाक आनी सगळ्या धरतेर. तूं आमचो रचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रचने पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी ताचो दुवेस करता. जेजूचें पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारयल्लें तें अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवीं. आमेन. Amen.
देव बरें Amen. करूं Amen. अलेशिया. देव बरें करूं बाबा. All right. Fatima, go ahead बाबा. Okay. गेल्या त्या बुधवाराक आमी शिकल्या देव आमकां बोक्षी नासतना रावना पूण आमी रावता. कशें? आमकां बोगसोणें जाय जाल्यार पयलें आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय. पूण आमी चिंताव हांवें दुसऱ्यांक बोगशिल्यार देव आमकां बोगशितलो म्हूण. ना, कित्याक देवाचे बोगसोणें आमचे सोवे सदांच आसा. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. आमच्या पातकां पासो तो खुर्सार मेलो. देवाच्या मोगाची ताणें आमकां कितली बोगशिल्ल्यान आमकां जी कास फावो जावची आसली ती ताणें आपल्याचेर घेतली. हाची जेन्ना आमकां समजणी मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक जाय. बोगसोणें दिवन देवचाराचो दबाव आमच्या जिवितांतलो आमी पयस करता. बोगसोणें दिल्या उपरांत आमकां स्वर्गार सगळें उक्तें जाता आनी देवाची भरपूर बेसांवां आमकां मेळटा. संवसार रोचे आदीं क्रिस्ताच्या एकवटान देवान आमकां विचून काडल्यात. जेन्ना देवाच्या मोगाची आनी खुर्सार जेजून आमची सगळीं पातकां बोगशिल्ल्यान हाची समजणी मेळटा तेन्ना आमी आमचें आख्खें जिवीत देवाक भेटयता. आमी ताच्या उतराक रिगून रावंक आनी ताचें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळूंक जाय. त्या उपरांत आमकां देवा कडल्यान कितेंच मागपाची गरज ना, कित्याक आमकां देवाची भरपूर बेसांवां मेळत रावता. देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. दुसरी भाव भयणां जेन्ना जेजूच्या मोगाची ताणें केल्ल्या विस्मितांची गोवायकी दिता तेन्ना आमी म्हणपाक जाय, आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, हांवूय तुका आर्गां दिता. आमच्या भावाक आनी भयणीक तुवें बरेपण फाव केल्या पासत. मातेवाचो 8वा आवेस्पोर 16 आनी 17वी वोड आमकां सांगता, सांज जातूच देवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोशें हाडली. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलें, ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. ते पाळोन येवच्याक ताणें एका उतरान देवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. नव्या करारांत आमी देवा लागीं पेकोवणी वो हेर बेसांवां आमकां दी म्हूण आमी मागोनाव, कित्याक आमचें सगळें बरें जालां. जेजू खुर्सार मरोन ताणें सगळें संपादलें. सर्गीचो बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मो आतां नवें कांयच करिना, पूण जें जेजून घडोवन हाडलां तेंच आमकां फावो करता. उदाहरण, बँकांत आमी आमचे पयशे दवरतात. जेन्ना आमकां पयशांची गरज पडटा आमी बँकांत वेता आनी पयशे काडटा. हांव मॅनेजरा लागीं पांयां पडना म्हजे पयशे म्हाका दी म्हूण. हांव वेतां आनी स्लीप बरोवन म्हजे अकावंटांतले विड्रॉ करता. तेच भाशेन नव्या करारांत जे जेजून घडोवन दवरूंक जाय आसलें तें सगळें जालां. सगल्या आत्मीक देण्यांनी उंच स्वर्गीय क्रिस्ता सवे आमकां भरल्यांत. आमच्या खात्यांत सगळीं बेसांवां भरून दवरल्या. जेजूचेर भावा दवरून ताचो पाटलादार जावन ताचो शीस जाता. आतां म्हाका स्वर्गीच्या राज्यांतलें बेसांवां जाय तेन्ना हांव कितें करपाची गरज? हांवें देवाचें उतर घेवन तें भावार्थान उच्चारून ती बेसांवां म्हाका घेवंक जाता. देवाच्या उतराचेर रिगून राव. कोणें तुमकां कितें म्हणलें जाल्यार ताका बोगसोणें दी आनी ताचें तूं कांयच आयकूंक घेनाका. आमी आमच्या जिबेचेर नदर दवरपाची गरज. देवाच्या उतराचेर जेन्ना आमी आड उलयता, सगळें बरें जें आमकां फाव जावंक जाय आसलें तें आमी वायट उतरां उलोवन सगळीं बेसांवां आमी कॅन्सल करता. इसायास प्रवादी म्हणटा, ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. एकूच उतर उलोवन ताणें देवचार काडलें आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. सदांच आमचें मागणें आसलें, सायबा म्हाका सर्वीस दी, प्रमोशन दी, पेकोवणी दी, सायबा म्हाका भुरगीं दी. असली मागणी आमकां कांय फायदो दिना. जेजूच्या नांवान आमेन हाचो अर्थ जेजून सगळें खुर्सार संपादली. आमी पयलीं देवाचें उतर म्हणटा, मागीर आमी म्हणोंक जाय जेजूच्या नांवान म्हाका मेळ्ळें, आमेन. देवाक वाखाणणी
आनी आर्गां दिवन हांव तें म्हज्या जिवितांत आपणायतां. जुवांवचो 14वो आवेस्वो 6वी वोड आमकां सांगता, जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. म्हाका बापा कडेन वचपाक जाय जाल्यार म्हज्या काळजार शिक्को आसूंक जाय की हांव जेजूचेर बावार दवरतां. तेच भाशेन बापाक मागणी कोता तेन्ना हांव जेजूक सोमी दोनी म्हूण मानतां. जे जेजून म्हजे पासत घडलां ते हांव म्हज्या जिवितांत आपणायतां. कोणे आमकां आपल्या पासत मागणे कोर म्हणल्यार पयलीं आमी ताका देवाच्या उतराची मातेव 8वो आवेस्वळ 17वी वोड हाची समजणी दिवंक जाय. आमची पेकोवणी जाली म्हूण देवाक आर्गां दिवन मागीर आमी बापाक मागणे कोत्तांव. जेजूच्या नांवान म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. नव्या करारांत आमी जेन्ना मागणे कोत्तांव, देव आमच्या जिविता वयर सगळें जाणा. आमचेर कितें प्रश्न व त्रास आसात ताका आमी देवाचें उतर उलोवंक गरज. उदाहरण, तुका कसलीच पिडा आसा जाल्यार बापा तुजें उतर 1 Peter 2:24 म्हणटा, तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी जाली. जेजूच्या नांवान तुवें म्हाका ही पेकोवणी फावो केल्या म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. सिर्वीस ना जाल्यार फिलिपकारांक 4थो आवेस्वर 19 वोड म्हणटा, म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबावन दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. जेजूच्या नांवान बापा तूं म्हाका सगळ्या गरजांनी पावता. जेजूच्या नांवान म्हाका हें फावो केल्या पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां. फकत आर्गां आनी मोहिमा दिवन आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आमेन. Amen. Praise Amen. God. Amen, amen. एकदम बरें फातिमा. देव बरें करूं. आमचे बहिणी फातिमान सारखे डिटेल रिकॅप केलो सारको. होय Every बरें जालें. point. Praise God. Argan Jesus. Thank you. Thank you, Sister Fatima. Praise God. Okay, over to you, Brava. कोण टेस्टिमनी हा? बरे भाव भयणीनो, आता आम्ही लास्ट टाइम आम्ही शिकल्या तर आयज कोण गोंयकी दिवपाक हा? कोणाक गोंयकी दिवंक जाय? आम्ही शिकल्या मातुवाचो 8वो आवेस्वर वोड 17 की जे इसायास प्रवादान सांगलेलें व बरयल्लें ते जेजून घडून हाडलें. आणि आमच्या भयणीन आता फातिमान ते आमकां रिकॅप जे आम्ही शिकलेले कालच्या बुधवारा दीस ते आता आमकां सोजमणी दिवन परतून रिकॅप केलें. तर आता आमी ते उतर आयकलां जाल्यार आमी खरेंच ते आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी ते वापरला जाल्यार तर आता आमकां एक टेस्टिमनी गोंयकी दिवपाक जाय. कोण तरी हा गोंयकी दिवपाक? कितें तरी आमच्या जिवितांत घडलां, कितें तरी जेजून आमच्या जिवितांत केलां? कोण तरी हा? कोण ना? मिस्टर मरिया, Yes, brother. तू कितें म्हणटाय? कोण पण आसतलो ब्रदर. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. हांव जाणो कोण दितलो तो. ब्रदर सुकूर दितलो. माझे दार ब्रदर तू गोंयकी दी ब्रदर. तू गोंयकी दी. तू सांग जेजून कितें केलां तुज्या जिवितांत ते. जायते केला. जायतें केलां. म्हणटच तू मातसो तुजो कॅमेरा चालू कर आनी ये तू मातसो. ये स्क्रीनार सगळ्यांक पळोवनी ते जेजून दाखय, कितें brother. केलां तें. Praise ओके. God. Praise Praise God. God. देव बरी सांज दिवे माय. होय तू माझ्या काय दिव सुकूर. ब्रदर. माझ्या सुकूर आणि हांव पिडेक सापडलो मनीस रेक लागलो. देवाच्या आदारान आनी देवाचे कृपेन आयज सोरो घेवंक ना. हांव जायतो पयलो सोरो पियेतालो आनीक हे म्हाजे सोऱ्याचे तुवें घरांत आहलेलें पयलें पायप येतालो
पण तेच्या उपरांत मागीर एक फादरशी आहलोलो हांव कामाक. मागीर थिंगाय पियेतालो. मागीर अशें करून पियोन पियोन सगळे म्हणजे तेका तितली खबर नासलेली. मागीर हांव हॉटेलान कामाक वचोंक लागलो. हॉटेलान कामाक येतकच थिंगाय पियेतालो. थिंगाय हॉकल आहलेली. आनीक मागीर म्हणटालो व्हंकलेक लागून पियेता. आनीक अशें सगळें जातालें. तेन्ना कामूय बरें जातालें. बरें करून हें करतालो. तेच्या उपरांत ते हॉटेलांनी काम सोडलें. म्हाजें ओन कॉमर्स केलें. केटरिंग कॉमर्स केलें. आनीक केटरिंग कॉमर्स करता पात्रांव जालो. मागीर बरो जाय तितलो पियेवपाचो मागीर. अशें जातालें. पयशे इकडल्यान जाय ते पयशे न्हू. पियेतालो बरो. ब्रदर तू सगळ्यांक आनी सांग की तू गाल्फान आहले म्हणून ओमान आसलो म्हणून सांग. हय हय. तेच्या उपरांत हांव मागीर भायर गेलो देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या आदारान म्हाका बरो 5 स्टारान काम दिलें म्हाका. हितून बरें 5 स्टार हॉटेलान काम करतालो. 1 वर्स हांवें बरे भाशेन काम केलां. उरलेलीं 3 वर्सां 4 वर्सां हांवें काम केलां. म्हणजे 1 वर्स सारकें बरे भाशेन आनी उरलेलीं 3 वर्सां हांवें पियोन सकाळचें पियप, सांजचें पियप, टायमींग आसोंक ना. मागीर हो पियोन सगळ्याक जायतें जालें. हॉस्पिटलान पडलां, रस्त्यार पडलां. इतलें जावन तरी Praise पूण हांव God. मानून घेयना सोऱ्यान जाता म्हूण. हांव म्हणटालो भयणीक लागून पियेता, म्हाज्या मांयक लागून पियेता, सगळे दुसऱ्यांक लागून पियेता म्हणटालो. पूण म्हाका कित्याक लागून पियेतालो म्हाकाच खबर आसनाहली. हांव एडिक्ट जालोलो. Hmm. तेच्या उपरांत पुलिसेन पडलां. पुलिसेन पडोन थिंगा आसलें म्हाजें काम गेलां. तेच्या पयलीं हॉस्पिटलान पडलोलो. सांगलेलें म्हाका पियेनाका म्हूण. आमी कोणाक सांगता तुजे पायचे पिता, तुजे हुस्सार पियेता हीं हांव उतरां उडयतालो दुसऱ्यांक. सो तेच्या उपरांत हांव थिंगा सरलो. म्हाका मागीर हॉस्पिटलान पडलो. तेमी सांगलें म्हाका बरे भाशेन राव. मागीर 1-8 दीस म्हणल्यार रावलो. तेच्या उपरांत हो पियोन वयतालो. थिंगा जेलीन पुलिसांनी दवरलो, जेलीन उडयलो. निमाणें म्हाजें काम गेलें. थिंगा सावन मागीर कामाचो काडलो म्हणटकच बॉम्बे येयलो. आनीक बॉम्बे कितें आहले तितले पयशे हाडलेले थिंगा सावन भायर सावन सगळे हाडले काबार. लास्ट बॉम्बेच्या गांवांनी म्हाजी इस्टेज अशी जाली म्हणजे सारके 5 रुपया पळय पियोंक पडटा पळय सकाळी फुडें ती म्हाजी इस्टेज जाली. आनी तुमी जाणा आसतले रेल्वे स्टेशनाचे सायडीन भायल्यान वचोन पियेता पळय रेल्वे स्टेशनार धाकटे कर्टन घालून आसता तीं बारां आसता न्ही ती पियोंक हांव पडलो. इतलो म्हाका हांव इतलो एडिक्ट जालो सारको. Hmm. तेच्या उपरांत थिंगासरलो काडलो. मागीर गोंया येयलो. गोंया होच भोंवतालो हिंगा थिंगा भोंवतालो. आनीक पियोनूच पियप. फ्लॅट आहलेले म्हाजे देवा कारगां भावानी भयणांनी न्हू हे फ्लॅट आहलेले म्हूण आयज हांव ह्या फ्लॅटान रावतां. आनीक पियोन सारको काबार फ्लॅटान कांय आसोंक ना. फकत 4 कोदेली आहलेल्यो. आनीक तेच्या उपरांत हें जावन न्हू म्हाका एक भयणीन आयज जायत्यो भयणी आहा. सो ते भाशेन म्हाका सांगलें एक संस्था आहा तितून वच आनी पळय. हांव एक संस्थेन गेलो. आनीक संस्थेन मागीर थिंगा म्हाका आयडेंटिफिकेशन मेळवलें. तेच्या उपरांत म्हाका तेमी सांगलें तूं तुज्या धर्मान वच. मागीर हांव म्हाज्या धर्मान हांव क्रिस्तांव म्हणटकच हांव इगर्जेन वचोंक लागलो. म्हाजे 24 साक्रामेंतां म्हळ्यार जेजू बली वचोंक लागलो. आनी तेन्ना न्हू हांवें मानून घेतलें. म्हणजे हें लागलां तें म्हाका एक दुयेंस म्हणून. आनीक देवा कडेन मागलें. देवा कडेन मागलें न्हू तेन्ना म्हाका मेळवलें. देवान म्हाका दिलें. आतां भयण सांगताली ते भाशेन शेअर करताली ते भाशेन मागोंक जाय देवा कडेन. बरें भावानी देवा कडेन मागलें म्हाजो सोरो काडून उडय म्हूण. आनी देवान तुमकां आयज सांगो न्हू देवान म्हाका सोऱ्यांतलो सोरो काडून दवरलो आनी म्हाका आयज जायत्या देड्यांनी भरला देवान आयज. Praise God. तेच्या उपरांत हांव आर्गां जेजूक आनी तेच्या उपरांत हांव तारवटी जालो. थिंगा बोटीर काम केलें. थिंगाय जायतें. हांव म्हाका प्रमाणीक नासलो. देवाच्या उतराचेर हांव चोल्ल नासलो. सो केन्ना म्हाका कळलें जेन्ना हांव रेतीर आयकोन आतां भाव ब्रदर विन्संट शेअर करता जायते फावटी आपली हें दिता पळय न्हू टॉक दिता. देवाच्या उतराचेर सोजमणी मेळना हाल्ली. आयज पासून जायतें म्हाज्या काळजान बरें लागलां. कित्याक हांव म्हाजी पयलीं पातकां घेवन आसतालो. म्हाजे भयणीक लागून कोणाक दुसऱ्यांक लागून म्हाजो पायप येता तेका लागून. पूण देवान म्हाका सोडूय नाका आसलो. फकत जाणा आसलो जेजू गेला न्हू आमचे पासत. पूण हांव तेंच म्हणटालो त्याच जेजूक हांव अकमान करतालो. म्हणटालो जीव बरो जाल्लो जाल्यार हांव पियेता कित्याक Hmm. देवाक सोरो करूंक ना हें म्हणटालो. तेच्या उपरांत जायत्यो मिलाग्री जाल्यो. तेच्या उपरांत मागीर हांव काजाळीत जालो. म्हाका बाप जालो, बाय जाली आनी आयज जायतें सुखी जिवीत आहा. Praise God. आनीक आयज देवाच्या उतरान देवाक आयज हांवें म्हाजो माज केला. हांव तुमकां भाव भयणांक सांगूंक सोदतालो एकूच
देवाक तुम्ही सगळे माज केल्लो न्हू म्हणजे घोवाक न्हू बायलेक न्हू पूण तूं पयले समज देवाक मान दिलो आनीक देवाचेर पातेर रावलो जाल्यार आयज जिवीत जायतें बरें आहा म्हजें जिवीत जायतें बरें आहा आनी म्हाजे कडेन जाता तशें हांव दुसऱ्यांकूय हांव म्हाजें व्हडपण सांगना पूण म्हाका देवान हो गूण दिला म्हाजे कडेन पयशे व्हडले ना पूण म्हाका देवान व्हडलें काळीज दिलां Praise त्या God. काळजांतल्यान म्हाजे कडेन जाता ते भाशेन हें कोत्ता हांव आनीक जायते म्हाजे सोऱ्यान सगळे काबार गेलेले म्हाजें जिवीत पूण आयज तेन्ना आयज देवान म्हाका नें जिवीत दिलां आनी हांव ज्या देवा कारकिर्दींत 14 वर्सां जालीं सोऱ्यालें हांव पयस आहा आनी जायतें बरेंपण म्हाज्या जिवितान सगळे मिलाग्री केल्या रात आनी दीस पावतना भाव भयणांनी न्हू आतां तुमी हांव न्हू कित्याक लागून तुमी लजता ती फाटल्या आतां सांगलेलें पळय न्हू भावानी ब्रदरान टॉक दिल्ले आनी ही टेस्टिमनी आयज आमी जितके आहा पळय जायते फावटी कितें जाता आमकां मोटरसायकल आमी चलयता मडगांव वयता पोत्तून येता ती व्हडली मिलाग Wow, Amen. brother. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. तो दुसऱ्यान कोणी नुस्तें नाहल्लें तुका नुस्तें हाडून दिलें तुजेशी नुस्तें आसूंक ना ती व्हडली मिलाग ही आमकां आयज आयज हांवें कोरोस जालें मायज जाल्यार म्हाजें देव चलयता घर म्हाका दोगां जांक भुरगीं बायल हांव कामाक वचना पूण कितें जाल्यार कोण जाल्यार देव पेट्रोल घालता मोटरसायकलीन कितें जालें शेजारी आमचो तेज्या आदाराक पावता मागीर तो म्हाका पावता अशें करून न्हू म्हाजें जिवीत चलता जायतें बरेंपणां देवान म्हाका पळय आयज भरला न्हू देण्यांनी भरला जायत्या देण्यांनी भरला म्हाका आनी हांव सदांच देवाक आनी सायबीण मांयक उपकारी तेजून म्हाका जायत्या देण्यांनी भरला आयज कोणाक जाल्यार शिरी पडटा पूण एका टायमार हांव म्हणटालो हांव कित्याक उपकारना हांव मरोंक मुत्तालो हांवें सुसायड करपाक चिंतलेलें म्हणजे पेनोडॉल टॅबलेट घातली सोऱ्यान आनी मरतलो म्हणून कोणाक उपकारना न्हू आतां आनी कित्याक जिवंक जाय सो हें चिंत्तालो पूण आयज देवान म्हाका देवाचो गोट देव जाणां सदांच म्हणटा Praise God. कोणाक तुमच्या वाड्यार पसून कोणाक दिसता तुमकां दिसता सपोज तो पियेता तेजो गुन्यांव ना तो एक एडिक्ट जाल्लो आहा आनी तेका सांगत जाल्यार हें करूंक जाता जायतें बरेंपण सो तेजें मनूच देवा कडेन मागपाचें देवा कडेन मागत जाल्यार जाता कित्याक म्हाजी आवय मागताली एका टायमार म्हाजी भयण मागताली पूण हांव चिंती नाहल्लो ती मागता म्हणून हांव म्हणलें तेंकां लागून पियेता पूण तेंच्या मागण्या उद्देशीन आनी देवान म्हाका आयज सोडयला हांव चल्लोलो आयजूच म्हाका ब्रादराचें म्हणजे हांव टॉक आयकतालो आनी देवाच्या उतराचेर देवान सगळें सोडयलां पूण हांव म्हाजें पयलें घेवन हांव पयलीं ब्लू फिल्म पळयतालो तेंय तुमकां बाबड्यांनी सांगपाक लजना आयज कित्याक हांव म्हाजें पात्रांक वळखून घेतलां हें Praise सो जेन्ना God. हांव म्हाज्या पात्रांक वळखून घेता तेन्ना म्हाका देव सोडयता कित्याक म्हाका जाय म्हाजी सोडमणी चूक आसल्यार लोक ब्रादर म्हाका करेक्शन केल्यार जाता आनीक जायतें आयज घरान सुसेगाद शांती काय प्रॉब्लेम येयना न्हू प्रॉब्लेम जायते येता पूण वयता पूण देव राखता फॅनाक एकूच वस्त सांगूंक सोदता आमकां गरम जाता जाल्यार फॅन घालचो पडटा फॅन घालीत जाल्यार आमकां कितें जाता हें वयता न्हू गरमी वयता तो हीत आमकां जर आमचे प्रॉब्लेम कितें आहा सॅटिस्फाय राखणे वचोन रावले मागले जाल्यार जेजू आमकां बुजवण दितात कित्याक म्हाका दिला Praise God. आनी जायते धड्यान म्हाका बोल्ला आनी आयज हांव देवाचो उपकारी आनीक आयज म्हाका देवान तुमचेशी टेस्टमेंट दिवंकूय देवानूच आपयला तेजे पासत हांव देवाक आर्गायता दिनवासता कित्याक कोणाच्याय घरान उजवाड येवंक हो म्हाजो आवडो तरी तो तुमकां कोणाकूय येता जाल्यार हांव चार बॉक्सार म्हाजो नंबर तुमकां कोणाकूय कसलें हेल्प जाय म्हाज्यान घाल ब्रदर घाल नंबर घाल हांव तेंच म्हणपा वता तुका ओके Wow, what a Brother testimony. Sukur. Yeah. testimony, Sister Maria. ब्रदर Awesome. सुकुरान भाव आपली जाय. गोवायकी दिली भाव भयणीन आमी ब्रदर सुकुराची गोवायकी आयकली पूण तुमी जाणो ह्या वेळार ताका इतलो खालतो रांग जाय ओ रावचो पडलो सोबे माजार सगल्यांक सांगपाक Yeah, ताजें yes. जिवीत इतलें वायट आसलें सोरो पियेतालो हें करतालो तें करतालो ब्लू फिल्म पळयतालो सगळें वायट करतालो पूण Yes. आतां ताणें जेजून ताका कितें केलां आतां जेजून ताका ह्या जाग्यार हाडला आतां तो फकत बेसावनी बरोंक ना नाव ही इज अ ब्लेसिंग टू द नेशन आतां तो Amen. दुसऱ्या गांवां कडेन वता दुसऱ्या लोकां कडेन Ephesians वता 1:3. आदार दिता आपली गोवायकी दिता आनी ताका लॉस दिसना की हांवें कितें केलां तें भाव भयणीनो जेन्ना म्हज्या बाद सुकुरान आयज आमकां गोवायकी दिली आमी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड वय प्रेज द लॉर्ड म्हणटा हांव कितें घडलें ताच्या जिवितान पूण जेन्ना कोण गोवायकी दिता आनी तुमी आयकतात की ताणें
इतले वायट केल्ले, इतलो सोरो पियेल्लो, इतले पयशे वगडायले, इतले वायटपण केल्ले, पुलिशीन गेल्लो, सगळे वगडायल्ले. पूण तेजे उपरांत जेन्ना देवाची कितें म्हणटा ती देवाची काकूट, देवाची मोहिमा, देवाची पदवी ताचे भितर सरली आनी ताणें बंद केलें सगळें. आतां तोच मनीस ह्या वेळार सगळें सोडून सोरो पिवपाचें आनी बारात बसपाक नासतना तो हांगा येता, देवाचें उतर आमकां आपली गोवायकी दिता. हेच जावन आसा आमच्या जेजूचें व्हडपण, जेजूचो मोग. आनी जेन्ना जेजू ह्या भावा कडेन करूंक शकता, ताजें आमच्या जिवितांत करूंक जायना? आमच्या जिवितांत करूंक जायना? आतां आमी म्हणटले ना ह्या भावा भाशेन आमी सोरो पिवंक ना, आमी पयशे वगडाना, आमी घालपाक वचोंक ना, हे करूंक ना, ते करूंक ना. पूण आमच्या जिवितांत आमीच केन्नाय कितें म्हणटात ताका फारिजियोंक जेजू कितें म्हणटालो तांकां ढोंगी. आमी कितले फावटी हांवूच म्हणटा, म्हाका म्हजीच खबर सांगता, कितले आमी पयले ढोंगी आसले. आमी इगोर्जेक येताले, हे कोत्ताले, ते कोत्ताले, आमी सगळे एक व्हडले सांत म्हणून. पूण जेन्ना आमकां देवान आमचें मन उक्तें केलें, आमचें काळीज उक्तें केलें, आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवली. आतां आमी कितें करता? आतां आमी फकत आमी कितें करता तें सांगिना, आमच्या जेजून कितें केलां तें आमी सांगता, होय की ना? आनी जेन्ना आमी एकामेकाक आमी फुडें सोदता आनी आमी सगळ्यांक सांगता की आमचें जिवीत इतलें वायट आसलें, इतलें आमी कोत्ताले, आमी इतलीं वायट ना, आमी सोरो पियेनासलीं, आमी कोणाच्यो मोजो माननासले, पूण आमचें जिवीत सारकें नासलें. पूण जेन्ना आमी जेजू कडेन आयले, ताणें आमचे मनाची नडसवणी केली, आतां आमचें जिवीत बदललें. आनी आमी सगळ्यांक सोबे माजार सांगता, तेन्ना गोवायकी कितें करता? सगळ्यांक तो एनकरेजमेंट दिता. देवान आमच्या जिवितांत कितें घडलां तें देखून भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या बुधवारा दीस येता, आमी शिकवण घेता वय, पूण जेन्ना आमी गोवायकी दिता, आमी आमच्या जिवितांत कितें केलां तें आमी सगळ्यांक सांगता. आमच्या भाव सुकुरान आतां आमकां कितें गोवायकी दिली, तुमी आयकतात, पूण खरें म्हणल्यार ताच्या जिवितांत कितें घडलें तें तोच जाणो. पूण जेन्ना आयज तो आमकां गोवायकी दिता, आमकां कळटा की हो जेजू आमचो इतलो मोगाळ, इतलो काकूटकार, सगळें बदलता. आनी आतां आमचें जिवीत नवें करता, आमचें काळीज नवें करता. जे आमचें फाटलें जिवीत जें आसलें तें सगळें खुर्सार वचोन ताच्या रोगतान तें धुवन आतां आमी नितोळ जाता जेजूच्या फुडें. कितले बरी खबर ती, होय की ना? थँक यू जीसस. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे भाशेन येता झुमाचेर, खरोच आमकां आमची गोवायकी दिवपाक. आतां ह्या भावाक कितें घडलें 14 वर्सां पयलीं तो गोवायकी दिता, तेच भाशेन आमच्यांनी गोवायकी दिवंक जाता. कितें घडलें आमच्या जिवितांत, कित्याक आमी असो इतलो वेळ सोडून आतां जेवणाचो वेळ जाला, आतां आमची भुरगीं, आमचो घोव, आमचो बायल कोण कितें म्हणटाले, अरे बाबा कितें आयकताय देवाचें उतर, आतां जेवणाचो वेळ जालो, हें करूंक जाय, टीव्ही पळोवंक जाय, तेर्स करूंक जाय. पूण आमी ह्या वेळार हें देवाचें उतर आयकोंक आयल्या. कित्याक आमकां खरेंच तें बरें कितें जेवण देवाच्या उतराचें आमी आयकोपाक आमी होय की ना? देखून गरज आमकां आमची गोवायकी दिवपाक. आर्गां तुका बाबा या आमच्या भावा पासून. थँक यू ब्रदर सुकूर. थँक यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर टेस्टिमनी. थँक यू. म्हाका जायते देणे बोल्लो. आनी तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, हांव जेन्ना बोटीर आसतलो तेन्नाय हांव सोरो सोडला मागीर सांज दिसतालो, पूण हांव कितें वायटूय कोत्तालो, कोणाचे कांदे चोत्तालो, हेय सांगता तुमकां. कांदे चोत्तालो आनी कितें म्हाजे मागीर आनी कोण चोरून व्हरतालो, सुरी चोरलो, सुरये मागीर आनी वतले. हें पसून आमकां करूंक जायना. तरी तर आमी करीत जाल्यार न्हू आमचें कितें बरेंपण येवपाचें आहा तें येयना. कित्याक हांव हिंगा शिकलां जायतें. आनी जेन्ना तूं देवाची मोहिमा तूं लिपयताय तेन्ना म्हाका दिसता न्हू आमी कोत्ता हें दिसता म्हाका. हांव नको, कित्याक हांव म्हणलें बाबा, सारकें म्हणलें तुवें. जेन्ना देवाची मोहिमा म्हाका हय, कित्याक आमी पळय आमचो क्वेश्चन आमकां केला, बाबा तेणें म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो, तेणें हिंगा व्हेलो, थिंगा व्हेलो. आमी रोखडेच 10 जाणांक सांगता, पूण आमी आमच्या जेजून आमकां एक कितें केल्यार आमी कोणाक सांगूंक वचना. सो तेका लागून चडशे टेस्टिमनीचें चड बरें.
थँक्यू Praise थँक्यू God, दादा praise बरें God. करून आर्गां सांगले तुका रे जेजू. तुवें या आर्गां बरें तुका करून जेजू या सांगले बाप आसत. नंबर मातशें घाल हा कोणाकू मागीर तुका दिवपा जाता मिनिस्टर करपाक. Praise God, praise Praise God. God. तर कोण हा भाव भयणीनो, कोण तरी हा आपली गोवायकी दिवपाक लॉजो नासतना खरें सांगपाक सगल्यांक कितें जेजून केलां आमच्या जिवितान. Hello, Maria. Yes. Maria, I want to give my testimony, but in Oh. English will do. In English, please. अरे कोंकणी जात तशें सांग तूं फिल्म. बरें सिस्टर फिलोमिना, तू Yes, तुजी yes, brother. टेस्टिमनी कोंकलिश कर, कोंकलिश. कोंकलिश येस. सजमता कोंकलिश म्हणजे कितें तें? हांव वच, जाणा तूं वच. आतां पुना हाय म्हणून तूं आतां मराठी Yes. तुजी मराठी कोंकणी इंग्लिश सगळी मिक्स करून बरी मिक्स भाजी कर, पण सांग. Okay. चल गो so- देव अहेड. सगळी भाषा जाणा. Yeah. Okay. I'm Philomena Fernandez from Pune, and this ye mugi dusre second testimony on this platform. Okay, I'm married for the last 26 years, and I was carrying an inner wound, and this I could not forgive my mother-in-law. Mak sasumai forgive koru jainali, as I have faced many issues and challenges with her. But every time I used to go for confession, हांव पाद्रीक सांगताले म्हाका सासूमान अशें त्रास केले आनी तो म्हाका सांगतालो यू फॉरगिव हर as unforgiveness blocks blessings and healing, as our brother Vincent had told one time. Okay, but the moment I came home, I used to go back to square one. ते चोयता म्हाका उडगास येता तेन म्हाका कित कित केलें पळय तें. This was going on for so many years. Now she died last year and gone, but still I used to remember, although she's dead also म्हाका ते उडगास येतालो. Then now what my husband has done is put a big photo, he has mounted a big photo of hers on the showcase and in the living room. And again I used to remember what she has done to me. Every time I used to see her 24 hours. So what I started doing, I एक idea केली. हांवें कित केलें आतां तो म्हाका उडगास आसात न्ही ती पळोवंक हांवें तो फोटो उलटो कोत्तालो when my husband used to go to work. To be very honest, and then न्ही मागीर go येवपा time जाली 5-10 minutes बेगीन फोटो वयर काडटा मागीर देर ओपन कोत्तालो तेका. बिकॉज म्हाकोड चूमू जायना for really frankly speaking. And then husband was nearly for 1 year working from home न्ही chance नालो ते एसकोन सकल दवरपाता आतां एक last 2 weeks जाले तो काम वचपा start जाला. And then what happened, like this was going on. Then once as I was talking to Maria regarding chest poking pain, she asked me कित्या तुका परत pain, any unforgiveness is there towards anyone who is dead and gone, although I forgived her, but still the thoughts are haunting. Haunt कोताय म्हणून म्हाका परत. Then Marian म्हाका सांगले हे forgiveness न्ही म्हणून. We have to forgive her and pray for her. And perhaps she too is waiting for your prayers. Initially, I found it very difficult. How can I pray for a person? म्हाका इतली त्रास केले हे मनशान हांव कित्या ती प्रे करूं इते. But then म्हाका मारियाचो उडगास forgive आनी म्हाका पयलीं तेशें खबर नासलोली. म्हाका दिसलें एक पाट forgive कोत्ताय परत उडगास येता तेशें म्हणजे चलतालें for 26 years. Initially, I found it very difficult, but slowly and gradually, I then I started confessing, like, Mommy, I love you. Let eternal rest grant unto you, and let perpetual shine light upon you, and may you rest in peace. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Every day ते फोटो पळयता पयलीं अशें बंद कोत्ता आनी अशें उलटें कोत्ता आतां ते फुडें वयता आनी सोद्दां कन्फेस कोत्ता. And you will not believe, Maria and Brother Vincent, I'm so much in peace. First I was in pieces because they say words have power. Words have power. अशें करून आतां slowly हांव सारकें आतां तेसा मोगान पडलां आनी घोवाकूय सांगता बर उलयता मुमेंट टॉपिक गो काडटा न्ही म्हाका राग येतालो सांगनाका अशें म्हणटालें. आतां ते एक वर्स जातलें 25th September. I told my husband we'll give food for the poor and all. I would have never told like that. But I'm just want to, at the end, I want to tell you, as long as we are living and breathing, we'll continue to face trials and tribulations, but no storm is too big to handle when you have faith in God. Praise God. Praise Thank the you. Lord. Wonderful. Praise the Lord. Very beautiful testimony. आता म्हजी सिस्टर फिलोमिना तुका हांवें कितें विचारूंक जाय आनी ही सगळीं आमी आतां शिकतले हांव कितें तें.
Yeah. जेन्ना तुजी सासूमाय तुका त्रास करताली आणि Yes. तुका इतले त्रास करून तुका इतलो राग असलो आणि Yes. वरून जेन्ना ती मेली होय. मेल्या उपरांत तुका इतले त्रास झाले, चड त्रास झाले, तुजो फोटो Yes. तुवें बदलून दवरलो, होय की ना? होय होय होय. आता तुवें Yes. कितें म्हणलें, इटर्नल रेस्ट गिवन टू अ लॉर्ड. म्हाका दिसता जेन्ना तू इटर्नल रेस्ट म्हणटाली तुका दिसता की ती इटर्नल रेस्ट ती मातशी तुज्या रुमान येताली तुका त्रास करपाक. Rumani, no, she's like, no, see, actually, I'm married in a family only, not like a go as our second cousins we are. And like, she used to treat me like a servant, worse than a servant. सारखी म्हाका त्रास करता, सगळेच इंटरफियर जाताली, कितले डिसिजन्स घेवपाक दिनाली. So that thing used to haunt me again. Correct. Like that. Now I'm totally free. सिस्टर फिलोमिना, हांव कित्याक विचारता तुका, पळय आमकां कितें शिकवण मेळटली तुज्या गोवायकीन, ओके, आमकां शिकवण मेळटली. जेन्ना तिणें तुका इतले त्रास दिले आनी तेच्या उपरांत ती भायर पडली, पोरूं भायर पडली. भायर पडल्या उपरांत तरी तिजो फोटो नाका, तिची चिंतना येतात, इतलें वायट केलां, इतलो राग आसा, इतलें बॉक्सान दिवपाचें दवरलेलें आसलेलें आनी इतलें तुका वायट दिसतालें की जेन्ना तिजो फोटो पळयताली ती टर्न करताली, कित्याक तुका कसलोच सुसेग नासलो. पूण तुवें कितें म्हणलें? तुवें म्हणलें इटर्नल रेस्ट गिवन टू हिम, टू हर लॉर्ड, इटर्नल रेस्ट. हांव तुका विचारूंक सोदतां, जेन्ना तुवें तें मागणें केलें इटर्नल रेस्ट म्हणून, तुका दिसता तिका खरेंच इटर्नल रेस्ट मेळोलें, ओ मरतकूच तिका इटर्नल रेस्ट मेळोलें? No, after I forgived her, she got the internal rest. हांव अशें म्हणटा. After I forgived her. ना, आयक सिस्टर फिलोमिना, तिचें कितें घडलें तें आमकां पडोंक ना. आयक बरे भाशेन ना, कित्याक आमी खूब जाणां ह्या वेळार शिकतले हांव तुज्या गोंयकीन आमकां शिकतले आमी. जेन्ना कोण मोडटा ताका आनी कांय करूंक जायना. Yes. आयक बरे भाशेन, जेन्ना कोण मोडटा तो बरो मनीस मोडटा, सान मोडटा, वायट मनीस मोडटा, जो भावार्थ दवरता, भावार्थ दवरिना, क्रिस्तांव मोडटा, कोणूय मोडटा, तो आतां ताच्यान कांय करूंक जायना, जालो काबार तो, ताचें जालें, फिनिश, कंप्लीट, ओके. पूण जो कोण जियो आसा तांकां चान्स आहा. तुवें कितें केलें? पूण तिचे पासून मागणें केलें. पूण खरें म्हणल्यार तुवें कितें केलें? तुज्या मनाची तुवें नोडसोडणी केली. तुवें मागणें केली म्हणजे ती आतां तुज्या रुमान, तुज्या चिंतनान येनासली, अहें कांय जायना. जेन्ना कोण मोडटा जाल्यार ताच्या काबार, ताच्यान कांय करूंक जायना तुका. आमी केन्ना म्हणटा ताजो भूत येयला, आमी ताका कोणाक दिसला, कोण आमचे गाडयेर आसल्या, असल्यो खबरो चलतात. असलें कांयच घडना अशें. पूण फकत आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक जाय. मनाची नोडसोडणी करूंक जाय म्हणजे कितें? जे त्या लोकांनी आमकां वायट केलां, आमी तांकां भोगसूंक जाय. तांकां कसलो फायदो ना, पूण फायदो जाता म्हाका. आयकात बरे भाशेन, फायदो जाता म्हाका. चड करून आमी कितें चिंतता? आतां तुवें सिस्टर फिलोमिना तुवें कितें म्हणलें? आतां 1 वर्स जालें, आतां म्हाका शांती मेळ्ळी. आतां थोड्या म्हयन्यांनी जेन्ना तिचें 1 वर्स जातलें, तूं कितें करतली आतां? जॉन दितली. कितें करतली? जॉन दितली. ना, आयक. देखून हांव उलोवंक सोदतां. तूं आतां जॉन दितली. कोणाक? भिकाऱ्यांक जॉन दितली, होय की ना? होय. तुका कसलो फायदो आहा आनी तिका कसलो फायदो आहा जॉन दिवन? हांव तुका विचारता, हो प्रश्न विचारता. जेन्ना तूं जॉन दिताय भिकाऱ्यांक, तुज्या सासूमायेच्या नांवान तूं जेन्ना जॉन दिताय भिकाऱ्यांक, तुका कसलो फायदो? तुज्या फॅमिलीक कसलो फायदो? तिच्या ओतम्यांक कसलो फायदो आहा? तेणें आमकां बरे भाशेन मागोवन धाडल्या पुरो म्हणोन. हें कोणें सांगलां तुका? देखून असो प्रश्न हांव विचारता तुका. ती तुजे पासून मागतली? हांव तुका विचारता, आयक बरे भाशेन, हांव तुका म्हणना की ते जे जॉनाचे पयशे तूं आतां भिकाऱ्याक दिले म्हाका दी म्हणून हांव म्हणिना तुका, ओके. तूं समजतली की आतां हांव तुका हो प्रश्न विचारता की तूं ते पयशे म्हजे कडेन दी ओ कोणाक दुसऱ्यांक दी. हांव तें म्हणना. आयक बरे भाशेन हांव कितें म्हणटा तें.
हें जे तुवें गोवायकी दिल्या न्ही ही सगळ्यांक बरी पडटली. कित्याक जाणाय आमच्या गोंया आनी थोडे आमचे जे म्हणटात आमचे रिती आहात जी आमचे म्हणटात ते ट्रेडिशन आसा ते कसले जाणाय दॅट इज अ पेगन ट्रेडिशन. पेगन ट्रेडिशन म्हणजे जाणाय कितें पेगन ट्रेडिशन म्हणजे कितें ते क्रिस्तांव दोंगी. धर्माचे न्हय. म्हणटच तुका कितें बरें करूंक जाय जाल्यार तुका भिकाऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार तू तिच्या वर्साच्या मिसा दीस भिकाऱ्यांक दिनाका. तुका दिवंक जाय जाल्यार आयज दी, फाल्यां दी. तिच्या नांवान कांय दिनाका आनी तू सजमो नाका ती तुवें दिलाय म्हणून तुजो आत्मो शांती नासतलो आनी तुका बेसांव मेवतले म्हणून. फकाणान बसलाय तूं. देखून असली कामां आमी करपाची गरज ना. आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करूंक जाय? आमी फकत तांकां बोगसणे दिवंक जाय. ती मेलीन आतां. जो कोण आतां जियो आहा तांकां बोगसणे दीत जाल्यार आमी कितें करतले आमी? आमकां फायदो आहा तांकांय फायदो आहा. कित्याक आमी बोगसणे दिवन तांकां आमी परतून जेजू कडेन हाडटा. आमचे बोगसणे दिवन तांकां आमी म्हणटा तूं भाव भयण म्हण. आनी जेन्ना ती आमचे बोगसणे घेतात आमी तांकां बोगसणे दिता आतां तांचो आत्मो साल्वार जाता. पूण आयक बरे भाशेन जेन्ना कोण वायट कोत्ता कोणाक बोगसणे दिना असले जिवीत जियेता आनी असो मोत्ता तुका दिसता तांकां जेवण दिवन भिकाऱ्यांक जेवण तांच्या आत्म्यांक शांती मेवतली? नो नो. असल्यो वस्तू आमी केन्नाच सांगपाच्यो न्हय. कित्याक हें देवाच्या उतराचें आड तें. आनी देखून म्हज्या भयणी फिलोमिना आयक तुका जें वायट घडलें न्ही हें देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या सिस्टर मारियान तुका त्या उतराची सजमणी दिवन तुका बोगसणे कशें दिवंक जाय तुवें बोगसणे दिलें. आतां तुज्या मनाची नडसणी जाली. तुका आतां शांती मेवली. आतां तुजो आत्मो शांतीन आसा. तुजो आतां संबंद जेजूशी गोट आसा. तुजो आत्मो साल्वार जाता. जो कोण मेला ताका तांची जोडटी करपाक आमची जोडटी जातली. सगळ्यांची जोडटी जातली. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या बरोबर आसाव जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना आमकां जोडटी ना. तेन्ना आमकां जोडटी ना. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता जोडटी जेजून घेतली आमची खुर्सार आनी देखून आमकां आतां जोडटी ना. आमी सारकी स्वर्गार वचपाचो लोक जाला आमचा. देखून आतां ह्या वेळार आमी स्वर्गार आहात म्हणून आमी जिवंक जाय भाव भयणां कशी. देखून म्हज्या भाव भयणीनो आयकात हे भयणीन आतां ही गोवायकी दिल्या आनी पवित्र आत्मा म्हाका म्हणटा मातशी सजमणी दी सगल्यांक. कित्याक भाव भयणीनो चड करून हांव तुका सांगता हांव म्हजीच खबर सांगता. जेन्ना हांव सुमार 10 वर्साचो आसलो आयकात हांव म्हजीच खबर सांगता. जेन्ना हांव 10 वर्साचो आसलो म्हजी शामाय म्हज्या डॅडीची माय भायर पडली. भायर पडल्या उपरांत 10 वर्साचो 11 वर्सांचो जातकूच 1 वर्स जालें. खूब लोक आयिल्लो घरा. एका कुजेरी कितें म्हणटात कूक कितें म्हणटात ताका रानपीन ताका घरा हाडलो. आनी त्या दिसा जेन्ना वर्स जालें त्या दिसा अशें जेवण केल्लें आमच्या घरान काजारां दीस पासून आमचे कोण काजार जावंक ना. म्हजे डॅडी मामी हांव जल्मोंक नासलो. पूण ज्या दिसा म्हजी शामाय 1 वर्स जालें अशें जेवण केल्लें आरे बाबा आमी सगळे की आमच्या घराक खरेंच काजार चलता म्हणून एवढें जेवण केलें. आनी आमच्या घराक कितलो लोक येयलो. आमचो मडगांवचो साश्टीचो खिचल्लो लोक येयलो. कित्याक तांकां सांगलेलें की 1 वर्साचें मीस आहा आनी ती आतां इतली पयसतान 1976 ती येयल्ली हिचोर आमच्या घरा कडेन आनी व्हडलें जेवण केल्लें. आनी तेज्या उपरांत सगळीं गेल्या उपरांत हांवें म्हज्या मांयक विचारलें ना ती म्हणूंक लागली तो लोक येयला न्ही इतलो पयसतान येयला तेका देखून जेवण केलें. म्हळ्यार जेवण दिता जाल्यार आमच्या शीत कडी दिवंक जाता कितें करून अशें जेवण करून ना म्हणूंक लागली. ती तुज्या शामायच्या नांवान आमी तें दिलां. तें कोणाक भिकाऱ्यांक दिवं ना आमच्या शेजाऱ्यांक दिलां. आयज भाव भयणीनो जेन्ना म्हज्या सिस्टर फिलोमिनान सांगलें की आमी भिकाऱ्यांक दिता म्हणून आतां म्हाका तें पवित्र आत्म्यान सांगलें की ही सजमणी दी. कित्याक खूब पाटी भाव भयणीनो आयकात कोण मरत जाल्यार आमची रिती आसता आमचे ट्रेडिशन आसता आमी भिकाऱ्यांक तें जेवण दिता. आनी आमी सजमता की जेन्ना आमी भिकाऱ्यांक जेवण दिता तो आत्मो आमच्या मायचो आमच्या पायचो आमच्या शेजाऱ्याचो आमच्या सोऱ्यांचो तो आतां शांतीन आसतलो आनी ती आतां देवा कडेन रावन आमचे पासत मागणी करतली. फटयल्यान तुमी सगळीं फटवल्यात. तुमकां असले प्लॅन आहा जेवण दिवपाचे आहा म्हाका पयशे धाडात प्लीज.
हांव तुमकां पयले फाटी सांगता पयशे म्हाका धाडा हांव भिकाऱ्यांक दिता पूण Yes. तुम्ही कसले असले जेवण करपाचें बंद करात आतां आमी देवाच्या उतरान आसा आमी देवाचें उतर करूया हे सगळे रिती जे फकाणाच्यो रिती सगळे बंद करूया कित्याक ताचो कसलोच फायदो ना आमी हे सगळे बंद करूंक जाय आनी जेन्ना कोण जियो आसा when somebody is living आमच्यान ताका एक बरें गोश्ट करूंक जाता तुमच्यान सांगूंक जाता म्हाका कितें करूंक जाता तें कोण जीव Forgive आसा ह्या वेळार आमच्या फॅमिलीन आमचो Yeah. पाय माय आमची Yes. भाव भयणां आमचो घोव आमची बायल आमचे शेजारी आमच्यान तांकां एक जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आसा आमच्यान तांकां एक बरें काम करूंक जाता जाणून तुमी कितें करूंक जाता तें बरें Brother, your उतर voice is ब्रदर breaking. सुगूर आमच्यान कितें करूंक जाता सांग बरें उतर दिवंक जाता तेंकां ब्रदर So बरें thank- उतर तें बरें हा बाबा बरें उतर दिलें तें बरें हा कितें कितें बरें करूंक जाय जिवी- न्ही तांकां बरें Give them- जिवीत So give them the list of Jesus. Who gave this answer? Read me. Maga ko sazmana pun answer perfect. Give them God's word. That's Praise the God. right answer. Give them God's word. Give them the gospel. Tanka bori khobar diya. Devache utrachi khobar diya. Kitak jane bhav badano. जेन्ना आमी देवाचे उतर आमी जाणो खरेंच बिश्टे आमच्या मनांनी आमच्या भेजांनी आमच्या काळजांत तें उतर आसा तेन्ना आमी आमचें तारण जाता आनी जेन्ना तारण जाता तेन्ना आमी खरें स्वर्गार वचपाची वाट आमची कॉमेस जाता आनी तेज्या उपरांत जेन्ना हें उतर आमच्या काळजान आसा आनी फकत आमी मनाची नोरसणणी कोत्ता दिसभर नोरसणणी कोत्ता आमी हें जैतिवंत जिवीत जियेता पूण जेन्ना कोण मनीस मरता न्ही कोण मेला उपरांत आमी चिंततात तांचे पासून मागणें करूंक जाय भिकाऱ्यांक जेवण दिवंक जाय तांकां शांती दिवंक जाय आतां आमच्यान कांय करूंक जायना तांचे पासून आमी फकत जी जिवी आसात तांकां आमच्यान हें बरी खबर दिवंक जाता देखून भाव भयणीनो आयज जेन्ना हे भयणीन आमच्या सिस्टर फिलोमिनाक ही घोवायकी दिली आपल्या सासूमाय वर हांव तुमकां कितें सांगता तें आयकात जो कोण तुमच्या फॅमिलीन आसा जो कोण तुमचो शेजारी आसा जो कोण तुमच्या इगोर्ज मातीन आसा आमी जेन्ना ल्हानथान व्हडलीं जाल्या आमकां फकत धर्म शिकयला मिसाक वच तेर्स कर हें मागणें कर नोवें कर खुरीस घे लादाई कर हें आमी शिकल्या पूण कोणेच आमकां आमी जी कॅथलीक आसा आमकां कोणेच देवाचें उतर शिकोवंक ना देखून आमकां देवाच्या उतराची सजमणी ना पूण आयज आमकां जेन्ना देवाच्या उतराची सजमणी मेळल्या आमी कितें करूंक जाय आमी ही बरी खबर जी आमी शिकता सदां आमी बुधवाराच्या बुधवारा येता आनी देवाचें उतर शिकता आमच्यान एक काम करूंक जाता हें जे कोण तरी तुमी रिकॅप करतात न्ही आमच्यान सगल्यांनी रिकॅप करूंक जाता आनी खबर आमच्यान आमच्या भाव भयणांक आमच्या कामार जी आसा तांचे बरोबर जेन्ना आमी कितें तांच्यो खबरो सांगतात तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता ती आमकां कितें म्हणटा अरे कितें प्रेगादर जालाय कितें आमकां शर्मा दिवपाक जो कोण आयकता ताका आयकोनी जो कोण आयकोना ती जाणून तिखी पावतात ती देखून भाव भयणीनो आमचें काम फकत एका शेतकामती भाशेन तें बी घालपाक दुसऱ्या जिवितान दुसऱ्या लोकांनी तें बी जें घालता तें आतां बी तांचें तारण हाडटा आनी तांकां आतां खरेंच ह्या जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक मेळटा पूण जी मेल्यान तांचेर आमचो चड वेळ वेवडोवपाक गरज ना कित्याक आतां तांचे ती जेजू बरोबर जेजूक भावार्थ धरून मेल्या जाल्यार तांचे शुअर ती स्वर्गार आसात पूण जी कोण ना आमच्यान तांचे पासून भिकाऱ्यांक हें दिवन तें दिवन फुलां घालून खोणार घालून हें करून तें कांयच कसलो फायदो जावचो ना देखून भाव भयणीनो आतां जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा हेंच आमी करुया हें आमी जी कोण जिवी आसा तांकां हें जिवें उतर देवाचें उतर आमी दिवपाक आयजतान आमी वावरुया Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. आनी हांव सांगता Thank you, तुमकां brother. Yeah. जेन्ना आमी अशें Praise कोत्ता God. जेन्ना आमी Praise अशें God. कोत्ता जाणय भाव भयणीनो जेजू स्वर्गांत थान आपल्या बापाक सांगता पळय म्हजी धूव पळय म्हजो पूत तो कितें कोत्ता ती सगळे म्हजी बरी खबर सांगतात की खुर्सार हांव मेलो तांचे पासून हांवें रोगत बारोयलें ही बरी खबर सगळ्यांक सांगता म्हज्या राज्यान सगळ्यांक भितर सरपाक दिता आनी जेन्ना आमी देवाचें काम कोत्ता असलें काम कोत्ता भाव भयणीनो आमच्या जिवितान कसलेंच फाल्स जावचें ना कसलेंच वायटपण येवचें ना आनी हेच जाल्यार आमकां जेजूच्या उतरा वरवीं तें सोय जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें
Thank you. Praise the Amen. Lord. Amen. Thank you. Our South Arga. brother. Praise South. God. एक God. Thank एक you, Brother Vincent. Thank you. Praise God. Praise Yeah, God. I did not have that knowledge. And Yeah, praise thank you so God. much. And हांव तुमकां आनी एक सांग. Thank you, Sister Philomena. And thank you for your testimony. And आनी एक सांगता तुमकां. आयज म्हज्या ब्रदर सुकुरान तुमकां सांगू ना कितें घडलें तें. तो म्हज्या दुसऱ्या बायबल क्लासीक 4च्या बायबल क्लासीक येता. आनी ताज्या जिवितान कितलें ताणें वायट केलें. ताणें आमकां सांगलां आतां गोंयकी दिली ताणें. आनी तो म्हणटा Yes. हांवें अहें केल्लें तोहें केलें कितले फाटी म्हजी चिंतनां येतात म्हाका एकदम वायट दिसता हांवें कितें केलां तें. आतां म्हजें जिवीत बदलना. पूण हांवें ताका सांगलें देवाचें उतर म्हणटा की जें आमी वायट केलां तें खुर्साद जेजून पयलेंच घेतलेलें. ताजें फारीकपण ताणें जेजून पयलेंच खुर्साद घेतलें. देखून आतां आमकां गरज ना आमच्या मनान हाडपाक. वय देंवचार हाडटलो जाणें मरे तूं होय करतालो तोय करतलो. 1942 अशें केल्लें तुवें. 1950 अहें केल्लें. 1972 तुवें होय ब्लू फिल्म पळयलो. 1992 तुवें बरो स्वर्ग रस्त्यार पडलेलो. ही सगळी चिंतनां देंवचार हाडटलो. पूण भाव भयणीनो आमकां गरज नाका तें पोत्तून आमच्या मनान येतलें आमच्या मनान. त्या वेळार आमी तोंड उक्तें करूंक जाय त्या देंवचाराक सांगूंक जाय वाशी मार तुजे दीस काबार जाले म्हज्या जिवितांत. आतां हांव जेजूचो आतां म्हजें जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतलें. तुज्यो खबरो आतां चलच्यो ना. तूं आतां म्हज्या Amen. भायर वच. वाशी मार आनी पोत्तून येनाका. तुका आतां जागो ना म्हज्या जिवितांत. कित्याक जो म्हजे भितर आहा वो म्हज्या भितर व्हडलो जो तुजे मन जो भायर आसा आनी तूं देंवचाराक तुका कसलीच पदवी ना म्हजे वयर. कित्याक म्हजी कूड जावन Hallelujah. आसा जेजूची. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हांव पोत्तून म्हज्या ब्रदर सुकुराक पोत्तून विचारता ये म्हणून ब्रदर सुकूर म्हाका दिसता आयज जेजू पवित्र आत्मा आमकां कितें तुमच्या गोंयकीवन आमकां कितें शिकोवंक सोदता. आमच्या सिस्टर Praise फिलोमिना आमकां कितें सांगलें तेजे वरून आमी शिकल्या. पूण अजुनूय तूं तुजें काबार जावंक ना. मातसो पोत्तून ये आनी सांग आमकां सगल्यांक तुका जेजून कितें केलां तें. कितले फाटी तुका ताळण्यो आयल्यो तुज्या जिवितांत. कितलें तुवें जें केल्लें तुका पोत्तून तें चिंतनां येतालीं. आयज तूं म्हणटालोय की म्हजी सुटका जाल्या म्हज्या मनाची नोडसणी जाल्या. आयज म्हाका खरेंच शांती मेवल्या. सगल्यांक सांग कित्याक जें तूं सांगतलोय म्हाका दिसता खूब जाणांक ह्या वेळार ती सुटका मेवपाची आसा पवित्र आत्म्या उदेशीन. चल म्हणीत राव Amen. बाबा. Amen. Amen. म्हाका पयली म्हणटा ती वायट हॅबीट म्हणटा ती हांव ब्लू फिल्म पळयतालो. आनीक ब्लू फिल्म पळोवन मागीर हय मागीर दुसऱ्यांक पळयतालो दुसऱ्यांक पळयलें करतालो. पूण म्हाका पोत्तून हें जातालें. मागीर लास्ट म्हाजें कितें जालें लास्ट म्हाजो मोबायल हांव पळयतालो आनी तोच पळयन हांव न्हिदतालो पळय तो मोबायल सोडले मोबायलूच पिड्यार जालो म्हाजो मोबायलूच ना. म्हणजे पिड्यार स्क्रीन केल्ली. आनी तेन्ना हांवें मानून घेतलें म्हाजें हूं चुकलें तें. कित्याक देवाचें वर सांगता ब्लू फिल्म पळोवंक जायना. कित्याक देवाचें उतर सांगता एक समज दोळो तुका पातकान घालता जाल्यार दोळो काडून उडय म्हूण. सो तेजे थोड्यो वस्तू अनुभव म्हाका हांव चडसो बायबल हें नाका पूण थोड्यो उतरांतल्यान जावं शर्मांतल्यान टॉकांतल्यान म्हाका जायतें मेवलां अशें. सो तितूंतल्यान हांव भायर सरलो. आनीक दुसरें म्हणटा तें टेस्टिमनी चडश्यो आयकोन जायत्या जाणांचें आयकोन हांवें म्हाजें जिवीत बदलूंक. आतां कितें जालें तें वायट हांव करना. गाडी आयज देवाचे कृपेन आनी दुसऱ्याची टेस्टिमनी आयकोन आयज गाडी येयना. ब्रदर सुकूर तुवें दुसऱ्यांची टेस्टिमनी आयकोन दुसऱ्याची गोवायकी आयकोन तुजें जिवीत बदललें वय की ना. वय म्हणटोच आनी तेज्या आमी उपरांत जेन्ना आमची गोवायकी दिता आमी आमचो गॉस्पल सांगता आमी दुसऱ्यांक सांगता की देवान आमच्या जिवितांत कितें घडलें तें. आमी जेन्ना तें आयकता आतां आमच्या जिवितांत कितें जाता. आमच्या जिवितांत आमचो तो बदलाव जाता. आमच्या मनाची नोडसणी जाता. कित्याक दुसऱ्यांच्या गोवायकी आयकोन आतां आमचें जिवीत बदलता. कित्याक आमी चिंता आतां देवा तो इतलो वायट मनीस जालो इतलें वायट केलें आनी तुवें आतां ताजें जिवीत बदललें. ताजें इतलें जिवीत बदललें जाल्यार तुज्यान म्हजें बरें करूंक जाता. हांव फकत तुज्या उतरान रिगून रावता आनी तुजो पवित्र आत्मो तुज्या पवित्र आत्म्याची गोठाय तुज्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय म्हाका दिवन
म्हज्या मनाची नडसणी करून म्हाका हे नवें जिवीत दी म्हूण आतां म्हाका ती उमेद येता, म्हाका आतां ती म्हजो एनकरेजमेंट येता ते हे करून कोणा दुसऱ्यांची गोवायकी आयकून, वय की ना? हय. आनी पयली वार म्हणटा ते हांव चडसो म्हणटा तो हांवें बोगसोणें म्हाका कॉमर्स केलें. हांवें सासू मांय कडेन बोगसोणें मागलें, म्हाज्या मांय कडेन बोगसोणें मागलें, भयणी कडेन बोगसोणें मागलें आनी तेन्ना म्हाका देरां सगळीं उक्तीं जावंक लागलीं. तांकां सॉरी आनी म्हाजे पयलें जायनासलें. हांव पयलो म्हणटा तो सादीक साकरामेंत आपल्या वचोन जेजू कडेन कुरपा मागतालो. पळय तो म्हाका तुजें बळ आनी कुरपा दी म्हूण. आनी तेन्ना म्हाका जायते फावटी जातालें अशें दिसनासलें, पूण तापकन हांव थिंगा गेलो म्हळ्यार ती आसूं रे म्हणटाली. इवन हांवें दिमी बसून घालून हांवें बोगसोणें मागपाक आयज म्हाका शक्ती आहा आनी बळ आहा देवाचें. कित्याक जायते फावटी हांव टेस्टमनी इगोर्जेन दिवंक वयतालो तेन्ना म्हाजें पयलें जायनासलें. पूण हांव तांकां दिमी घालून तेंचे कडेन म्हणजे तांकां सांगतालो तुमी सोऱ्यांतले भायर सरला, जेजू कडेन बोगसोणें मागात. जेन्ना जेजू कडेन बोगसोणें मागलें, देव आपशींच देरां उगडटा. आख्खी वाट उगडल्या म्हाज्या जिवितांत. इवन हांव तुमकां धाकटी स्टोरी हें सांगल्या, म्हाजी कांदो चोत्तालो म्हाजो आनी कोणी चोरून व्हरता तें म्हाका मागीर कळोन येयलें म्हाजें तें पातो खंय म्हाका आडकोळ करता तें. सो तशेंच करून कोणा कडेन आतां उलयना जाल्यार हांव पयलो उलोवपाक विस्तार करतालो, म्हणजे उलयनासतना रावतालो. पूण म्हाका मागीर कळटालें कित्याक म्हाका पयता तो सुचयतालो, बाबा सुको तुजे अशें उलयना, तूं उलय तेशें, उलयल्यार बरें. आतां खरेंच उलयतालो मागीर अशें बरें जातालें आनी आयज पासून तेंच करता. जायते फावटी आमच्या घरानूच सांगता भाव भयणांनी एक एक फावटी बायल रागार जाता कित्याक हांव वयता मागीर फकाणां करता किस घेता, जालें काबार. बेस्ट कितें पयतूच नाचें. हें देणें So दिलां. beautiful. So Very Maria, it's honest. good what you said. Yes, so beautiful. Yeah, really beautiful. बाबा सुकूर आयक हांव तुका कितें विचारूंक सोदतां. जेन्ना सांग. तुवें सगळें वायट केलें, तूं कितले फावटी कुमसार जालोय, कितले फावटी कुमसार जालोय, कितले फावटी कुमसार जालोय, पूण तरी तुका तें बोगसणें दिवपाक जायना जालें. केन्ना हय. तुका ती सजमणी येयली, तें तुवें बोगसणें दिवंक जाय, तेजे उपरांत तुका शांती मेळटली. कित्याक आमी सजमता की कुमसार जाल्यार आमकां ती कुरपा मेळटली बोगसणें दिवपाक. पूण आमी कितले No. फावटी कुमसार करता, पूण जेन्ना त्या मनशाक पळयता आमी पिचे मूड करता. आयकता तुमी? आतां हय, समज हय. फुडें येता मनीस, आमी म्हणटा वय कुमसार जाला, ताका पळयना फुडें आमी म्हणटा फोणूय ना. इश्ट म्हणटा अरे फोन हालो 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 म्हणून ताका कसलोच आमी पळयना. खरें तुका दिसता आमी बोगसणें दिलां ताका? ना, ना. बोगसणें दिवंक ना. पूण बोगसणें दिवपाक तें जाय पळय. जाल्यार आमी आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाय. म्हणजे ते आमी थाराव घेवंक जाय. आनी तो थाराव म्हणजे म्हज्या भावना मदें नॉट बेस्ड ऑन फिलिंग, पूण हांवें तें डिसिजन घेवंक जाय, थाराव घेवंक जाय की हांव ताका बोगशितां. कित्याक? Praise देवाचें God. उतर म्हणटा की ताणें म्हाका बोगशिलां म्हणून हांव आतां बोगशितां. जेन्ना तें हांव तो थाराव घेतां, तेन्नाच की म्हाका देवाची कृपा फावो जाता. देवाचो मोग म्हजे मदें व्हांवता. जें म्हजें बंद जालां म्हज्या जिवितांत तें सगळें उगडेपण जाता. आनी आतां म्हाका सगळें देवाचें म्हज्या जिवितांत फावो जाता. पूण जेन्ना हांव बोगशिना, आयकात बरे भाशेन, ह्या भावान आमकां कितें सांगलें तें आयकात. ब्रदर सुकुरून कितले फावटी इतलें वायट केलें, ताणें आतां सोरो पिवपाचें बंद केलें, तो कुमसार जालो, पूण ताका तें बोगसणें दिवपाक जाय नासलें. पूण ज्या दिसा ताणें थाराव घेतलो, त्या उतराची सजमणी मेळ्ळी आनी ताणें थाराव घेतलो की आतां खरेंच तो आतां बोगसणें दितलो म्हणून, त्या वेळार ताका ती कृपा मेळ्ळी कित्याक ताणें तो थाराव घेतलो म्हणून. आनी आतां ताजें जिवीत बदल्लें. वय की ना ब्रदर सुकूर? हय हय ब्रदर. आनी Wow. पवित्र आत्म्याचें तुवें पवित्र आत्म्याचे कडेन पयलें मागोंक जाय. कित्याक पवित्र आत्म्याचें जेन्ना तुका थाराव आसता तुजेशी तेन्ना तुका इजी जाता, कांय नको जाता. म्हाजें जालां, म्हाजें तशेंच जालां. जेन्ना हांवें पवित्र आत्म्या कडेन तूं म्हाका बळ दी म्हणून तें बळ मागलें, तेन्ना म्हाका बळ मेळ्ळें आनी कांय नको हांवें करूंक ना. तें पवित्र आत्म्यान जाप करून केलें. आर्गां कित्याक तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. म्हाजे कडेन कांयच ना. आयज पसून तुमकां सांगपाक म्हणल्यार म्हाका ही धीर आनी घोटाय दिता तो देव दिता, पवित्र आत्मो दिता. मागीर म्हाज्या वस्तुंगेन कांय ना, पूण आहा तो म्हाजे भितर जेजूचो आत्मो. कित्याक जेजूचें Amen. उतर सांगता. कित्याक म्हाका Amen. पयलें दिसतालें हांवें जेजूक जाय तो दुखयलो आहा तें घेवन आसलोलो. आयजूच तें पळय म्हाका आयज ब्रदराचे एक टॉकाल अशें करून आयकून म्हाका जायतें चेंज जाता हांव मागीर.
आमच्या घरांनी तशें जाता शेजाऱ्याक कोणे मोटरसायकलीन पयर फाटी शेअर केला हांवें सगळे मोटरसायकल धरताले कोण आनी ते सगळे आख्खे मोटरसायकल म्हाज्यान मातशी मोटरसायकल सायडीन दवरूंक पूण म्हाजी बायल म्हणून लागली तेणें फातर दवरली आमच्या सुवातेर आमी मोटरसायकल धरता ती हांवें ताका म्हणलें आसूं दिया गो आमी सायडीन दवरया सो हांवें काडलें सायडीन दवरलें आतां तो ओगी आहा जरी हांव तेशी झगडोंक गेल्लो जाल्यार हांव पत्कान पडटलो आसलो आनी जें पळय म्हाका तेणें कितें येवपाचें आहा तो Praise कितें म्हाका God. मेळपाचें देवाच्या वाटेन तें मेळना म्हाका तें हे मातशें भाव भयणान हें मोतीन दवरा कित्याक Wow. हांवें म्हाजी जायती बेळसां वगडायल्या पयलीं Wow. अर्गां तुका जेजू अर्गां अर्गां जेजू. तुका जेजू. इवन म्हाका मोटरसायकल पसून बंद पडली म्हाका देवाचो आदार घेवचो पडटा हे Thank you, स्वत Jesus. भाव भयणांनी कित्याक हांव Praise. देवाचे आसने घेता आनी मागीर म्हाजें फुडें काम Wow. हांव कोन्ना जेजू कोत्ता सगळें Wow. देवाक Brother, महिमा. brother, Yeah. भावा हो आमचो भाव प्रिचर मरे सारको. होय होय देखून Wow. ताका सांगला ये म्हणून तो खरें आता तो आता थोड्या दिसांनी आमच्या या क्लासीन तो आता स्क्रिप्चर शिकयतलो आमकां तो आता Praise देवाच्या मोगाच्या देवाक उतराक जाय पडला जाल्यार. Awesome. देवाक जाय जाल्यार Wow. yes anointed anointed थँक यू जीजस Praise सो God. अशें करून जायत्यो वस्तू म्हाज्या जिवितांत जायते हें जाल्ले पूण हांव जेन्ना ना आनी दुसरी वस्त म्हळ्यार बाब भयणांनी देवाक सदांच आमी आयकूंक जाय देवाकूय आमी आयकूंक जाय आमी फकत उलयत रावता जायते फावटी हांव कितें करतालो पयलो हें जावंक ना म्हाजे बोटीर वचपाचें जायना म्हाजे बोटीर वचपाचें जायना पूण हांव पियेता आनीक वायट हें करता कर्तुबां करता पियेता मांयक उलयता भयणीक उलयता पूण जेन्ना हांवें तें सगळें सोडलें आनीक तेजे उपरांत म्हाजे रोखडेंच मागीर बोटीचेर वचपाचें जालें दुसऱ्यांक हांव मॅसेज दिवंक लागलो म्हणजे हे टेस्टमनी दुसऱ्यांक दिवंक लागलो तेन्ना म्हाका 1 वर्सा भितर म्हाजे बोटीचेर वचपाचें पयशे आसोंक ना म्हाजेशी भाव भयणांनी म्हाका एका भावा कडेन 5,000 मागले तेणें म्हाका 40,000 हाडून दिले कित्याक हांव सोरो पियेना म्हणून Wow. Thank तांकां you, Lord. सदांच म्हणटालो, ती म्हणजे चामटी ही हांव अंडर एस्टिमेट करतालो तांकां पूण देव काम करता हांव विसरलोलो कित्याक हांव नको आसलो कित्याक देवाचें उतर नको आसलो पयले सुवातेर आनी आयज देवाच्या उतरांतल्यान हांव चलोंक हें कोत्ता ट्राय कोत्ता जियोंक कित्याक म्हाका एक पावटी म्हाजें मनूच घुस्पायता म्हाका आमचें मनूच सो तेका लागून हांव देवाच्या हातीन घालता म्हाजो दीस सकाळीं उठलो म्हळ्यार देवाक म्हणटा देवा आयचो दीस तुज्या हातीन आयची घडी सगळी तुज्या हातीन तेका लागून तुमकां सांगता खंयच्या वखदार तुमकां देवान तुमकां सारो कोणी एक्सिडेंट जावपाक तुमी पडले आसतली घडये कांयच जावंक ना म्हाकाय तसोच फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जालो कांयच जावंक ना मोटरसायकल आख्खी काबार जाल्ली फुडल्यान आख्खें सगळें काबार पूण देवान म्हाका राखलो सायडीन ते सायडीन गाडी वयताल्यार हांव मरत आसलो घडये देवान म्हाका राखलो ही व्हडली मिलाग Praise हांवें पयर God. सांगल्या दिल्या भाव भयणांनी तेका लागून तुमकां म्हणटा कसलीय जाली तुमची तुमकां जेवण दिलां व्हडली मिलाग आयज दुसरी भाव भयणां भायल्यान हें जाता कश्ट जाता जायते जाणां सारखे ब्रदर सारखे म्हणले सारकें Awesome. Awesome, brother. God bless you. Such a beautiful. तुमकांय तुमची कामां सगळीं ते आतां ऐकून आमकांय बी जायत शिकोवन मेळटा, brother. Thank you so much. Yeah. God bless you. Praise God. तें देवा जायते ना हांव सांगूंक सोदता एकूच जें पळय तुका आयच्या दिसा कितें मिलाग्री पळय जाल्या तें तुमी सांगूंक जायो सारखे म्हणले ब्रदर सारखे म्हणले हय तो देवान दीत रावता कित्याक एक फावटी भरलेलो कोळसो आहा पळय तितून आनी उदीक घालूंक जाय जाल्यार तितून व्हड एम्प्टी करूंक जायो तो एम्प्टी केलो म्हणटकच मागीर आनी उदक घालूंक जाता न्हू तेच भाशेन देव आमकां ते भाशेन आता आनी कोणू पूण आसतलो टेस्टिमनी घेवन हय हय आनी कोणें आसतलो आनी येवंक जाय कित्याक देव तुका आनी दिवंक रावता आमचे तितल्यान काम म्हणटा तूं थँक्यू म्हणना जाल्यार देवाक थँक्यू म्हणना जाल्यार देव तुका दिवचो ना हें म्हणटा एका जाता तितलें पुरो म्हणून जेन्ना ब्युटिफुल देव ब्युटिफुल देव तुका आनी दितलो आयज म्हाका देवान जाय तें दिलां हें पळय एका तेंपार म्हाजीशी मोटरसायकल आसोंक ना 2 मोटरसायकली आहा म्हाजीशी Praise God. Praise God. Thank you. इट्स द मॅटेरियल पूण देवाच्या आदारान देवाच्या उतराचेर चल्लो म्हणटकच मेळता सगळें Yeah. आनी पयली कुडीची भलायकी Thank you, Jesus. भाव भयणीनो जे आमच्या बा सुकुरान सांगलां ते आयकात बरे भाशेन आनी कितें म्हणलें तें खरेंच पवित्र आत्मे उदेशी म्हणलें जेन्ना देव आमच्या जिवितान कितें बरें करता कितें ल्हान पासून आनी आमी गोवायकी दिता सोबे माजार सगल्यांक आनी म्हणटा
बापा हांव तुका आर्गां दिता जेजू तुका आर्गां दिता तूं जें तुवें म्हज्या जिवितान केलां हांव सगळ्यांक सोबे माजार सांगता जेन्ना आमी ते आमच्या जिवितान भायर काडटा देव पळयता आमचे काळीज कितले आमी ते आर्गां दिवपाचें जिवीत आमचें आसा आर्गां दिवपाचें आमचें काळीज आसा आतां आमकां आनी देण्यांनी आनी बेसांनी भरता कित्याक आमी खरेंच सोबे माजार जें आमच्या जिवितान घडलां देखून हांव हे जे भावान जें सांगलां ह्या वेळार हांवूय शिकलो खरें म्हणल्यार हांवूय शिकलो ह्या वेळार हे भाव कडसून कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता की देवान आमच्या जिवितान कितें केलें तें आतां आमचो कोसो मातसो रितो जाता आनी देव आनीक बोधता खरें आनीक बोधता खरेंच ताणें सांगलां तें खरेंच देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमची घोवायकी दिवपाक ल्हान कितें जावं ल्हान पूण आमच्या जिवितान कितें तरी घडटा आमी जिवी आसा त्या वेळार तीच एक व्हडली Yes, मिरात Father, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. देखून भाव Welcome. भयणीनो आमी केन्नाच लॉसपाची गरज ना कोण कितें म्हणटालो अरे तुवें गोंय कितें सांगलें रे आमकां नाका आमी प्रिपेर करपाक जो पवित्र आत्मा आमकां ह्या वेळार सांगता म्हणून आमी आमचें तोंड उक्तें करून आमी देवाक वाखाणणी आनी आर्गां दिवंक जाय तेन्नाच की आमचो कोसो जो रितो जाता आमी गोंयकी दिवन तो आजून बोधता आनी इतलो बोधता की सामको बोतोसोर तो बोधता आनी आमचें जिवीत एकदम बरें करता देखून भाव भयणीनो हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता ह्या वेळार आयज शिकोवन दिनासतना रावत जाल्यार नो प्रॉब्लम पूण तुमी तुमची घोवायकी दियात कित्याक ही घोवायकी फकत आमकां न्हय जेजू ह्या वेळार बापाशी आसा हांगा रात जाल्या गोंयांत पूण आमच्या स्वर्गार रात आनी दीस वयना तिचो दिसूच तो पळयता आमकां सगळ्यांक आनी तो म्हणटा पळय म्हजी भुरगीं कितें म्हजी घोवायकी दितात पळयता म्हजी भुरगीं सगळ्यांक सांगतात हांवें कितें केलां तें तांच्या जिवितान जेन्ना आमी जेजूक वाखाणणी दिता आर्गां दिता तेन्ना खरेंच ताका तें मानून येता आनी आमकां आमच्या जिवितान फायदो जाता आमकां कोण तरी हा या ब्रदर मारिया आनी एक म्हाका धाकली दिवपा जाय आलो गो टेस्टिमनी सांग सांग सिस्टर सांग वॉट हॅपन माय एल्डर सिस्टर फिलोमिना आता Yes. पहिली टेस्टिमनी तुवें कॅमेरा बंद करून सांगलो आता Okay, दुसऱ्या okay. टेस्टिमनी मातशी कॅमेरा फुडें ये मातशी ओके ब्रदर ओके आय मेड माय कॅमेरा ऑन या पण आता कोण तिका आता कोणान तिका बंद करूंक जाता आता कोणच बंद करूंक जाता आता पवित्र आत्मा तिचेर आसा सगळें जे सांगतली ती आतां Wow. प्रेज गॉड Praise थँक God. यू जीसस ओके आय कुड नॉट वेट टिल द सेकंड कमिंग वेनसडे तर म्हाका आयजूच येवपा जाय ही टेस्टिमनी ओके या वॉट हॅपन माय एल्डर सन जेसन ही इज प्लेस्ड इन चेन्नई ओके फॉर वर्क पर्पज ओके आनी आतां तो लॉकडावन हा म्हूण तो आतां घरा कडेन हा मिन्स लायक इज वर्किंग फ्रॉम होम ओके आनी नाव ताका कितें सांगलोलें सेप्टेंबर एंड देखून तुका पुना रावचें पडटलें मागीर तुका येवचें पडटलें चेन्नई म्हणून आनी तो आतां सेप्टेंबर एंड जावपा लागीं येयलो न्ही तो सारको बेजार जालोलो मामा आय हॅव टू गो आपणा न्यू घर चोवचें पडटलें जेवपा प्रॉब्लम आनी मागीर ट्रॅव्हलिंग सगळें अशें करून तो चिंतालो आनी नाव सिन्स आय कम इन द वर्ड ऑफ गॉड न्हू म्हाका हांवूय अशें पयलीं हें जातालें टेन्शन घेतालें एग्जायटी घेतालें कांयच ना नाव आतां हांवें म्हणलें नो डोंट वरी एवरीथींग यू म्हणजे देवाचेर विश्वास कर देन वॉट हॅपन ऑन 13 September I wrote a vision Habakkuk 2:3 okay on my book or the vision and I wrote like that Jason you will be here only in Pune and you will work from home and अशें करून हांवें ती vision बरयलोली and you will not believe brother today afternoon he got a email till December 31st you have to work from home म्हणून he's so Amen. happy and I was so happy just instant this I got देवाची जेजू Thank you, म्हाका Jesus. सांगपा जाय आलो लायक कुड नॉट वेट टिल नेक्स्ट वेनसडे Well done. आता त्याच्यान मायचें जेवण खावंक जाता आणि माय Wow. बरी कशी हा कित्याक आता रांदपाक आता मातसो नेट हा तिका करपाक उथा घरा आता आणि चेन्नई वचपाची गरज ताका आतां तिचो रसाम आणि तिचो हे बेलपुरी खावपाची गरज ना आता घरचें जेवण खावपाक मेळटलें he never used to like that food all Yeah. that Chennai food masala dosas Wow. and all he never used to like and now I'm so glory to God my God so much like just Wednesday I wrote a vision and no this 13 September and it's eyes म्हाका देनपर म्हणले पळय म्हाका हे मेवले पळय instant this I Wow. got Praise God. yeah just I wanted to like to others like you can give a message to others Yes. like, I Well want to done. tell you only, sister, I only want to tell you that Yes. don't mind. yeah Tell your son to give grace to the Lord.
Yes, yes. Give He thanks. said. Tell him, Mhm. because he is giving for him, so he has to give first. We are Glory giving. You also Mhm. tell him. That's I believe. Brother Yes, yes. Vincent, yes. Bring him to the word, sister. Bring him also Yes, closer yes. to God. Yeah. आता I've written सारखे some म्हणले म्हणजे scriptures and ब्रदर सुकुरान put on his table, study table. आणि हांव ताका सांगते सदां कन्फेस कर आणि मूड आपणा चेन्नईसान जॉब लोकेशन पुन्हा मेळटली म्हणून. He is working for L&T Infotech. And through campus interview, like he had got that job. He has done his BTech in ENTC. आणि तो ते आता तो हांव म्हणटा ते विजन कर तू हिंगाच पुन्हा No, but not only for the gifts, we must be closer to God as in other ways. We must love God also. Not only for the gifts, what we want, but we have to be closer to God. And we have to love Lord because He loves us a lot. So we also have to do that for God. Praise Not God. give this love. We only ask God for this and that. We start with prayers, only asking God. But what do Yeah. we give God? We give nothing for God, but we have to love God the same way as God loves us. Yes, yes. Very And true. you have, Yeah. and you have to confess that you have to tell somebody else also your testimony, sister, and bring others to the Lord. Yes. Wow. Having your neighbors in Pune, God. so you can always invite them for this meeting if they can come and take part in it, or share the word, Brother Johnson's. Yeah, God bless you, sister. Praise God. Praise God. I see you, Fatima. पण हांव कितें म्हणटा आमचे सिस्टर फातिमान आमच्या सिस्टर फिलोमिनाक सारखे सांगले जेन्ना आनी ब्रदर सुकुरान सांगले कितें सांगले जेन्ना देव आमच्या जिवितान कितें कोत्ता आमच्यान आतां ही बरी खबर आमच्या फॅमिलीक सांगली वय की ना पूण आमी ही बरी खबर Yes. आमच्या पुताक आमच्या धुवोंक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या फॅमिलीक ती खरी खबर दिवंक जाय कितें घडलें आमच्या जिवितान जेन्ना ती आयकतात अरे बाबा हें घडलें तुज्या पुताक तुवें हें विजन केलें आता तांचोय बाबाड वाडटलो तांचोय संबंध जेजूशी घट जातलो आनी आतां हे देवाचें राज वाडत वयतलें कित्याक सगळो लोक म्हणटलो अरे बाबा फकत कामाक वचना हांव पूण आतां म्हाका जाय देवाचें उतर सगल्यांक सांगपाक देवाचें उतर जाय ही बरी खबर दिवपाक जेन्ना आमी हें करता बाब भयणीनो आमी खरेंच आमच्या ल्हानपणी आमी हें देवाचें उतर परगट करता वय की ना जेन्ना आमी कवाय कितें देवाचें उतर परगट करता तेच आमकां जाय आमकां नाका ब्रेकाचो आयलो एक ब्रदर आयलो एक भयण आयली एकूच मनीस कोण देवाचें उतर दितलो सगळ्यांकूच एनॉयंटींग आहा आनी देखून जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमी फुडें सरता आनी गोवायकी दिता देव आमकां आनीक देण्यांनी आनीक आपले जानवायन बोत्ता कित्याक आतां आमी लॉजाना ही बरी खबर दिवपाक सगळ्यांक अर्गान तुका जेजू Argan tuka Jesu. Dev baren kuru Philu. Yeah, thank you, Maria. Thank you, Brother Vincent. God bless you. God bless you, Sister Philomena. Brother Joe, तू किती सांगताय सांग? Praise God, brothers and sisters. Praise God, Brother Joe. मासो ये कॅमेरा घाल तुझो. तुका दिसंक जाय रे बाबा. UK तो कामां आहाय तू. कामाक हाची उलयता म्हाका टेस्टिमनी दिता. बरें टेस्टिमनी जायते आसा तुमच्यान स्टार्ट करपा तेंचो खबर ना. एक टेस्टिमनी हा म्हगेली भावागे बायल हिंगा UK सुटली. मग ते डिलिव्हरी ताका बरें प्रॉब्लेम जाले. कळ्ळें का म्हळ्यार डिलिव्हरी जाता तेन्ना पयलीं हांवें ताका देवाचें उतर दिवपाक ताका घोडसाणी हांव पयलीं भावा बरें गेलेल्या फाटीं तांकां देवा उतर दितालोच कित्याक मुगे कितें स्टार्ट जाता कन्वर्सेशन देवा उतराचेर जाता आनी लोक मागणी नाही न्हू आहाय मागणी कोत्ताय म्हळ्यार अंडरस्टँडींग ना रिट्रीट बी आयकता आनी कितें सांगलें जाल्यार आपण ऑलरेडी कोत्ताय आमकां आनी कित्याक जाय आनी शिकवण म्हळ्यार जेन्ना सिच्युएशन येता तेन्ना मागीर मनीस भिरांत येता कित्याक अंडरस्टँडींग ना देवाच्या उतराची आनी कितें प्रॉब्लेम जालें सिकनेस जालें ट्रायल्स तरी पासून म्हाका हें जाता मागीर हांवें सिस्टर मारिया आनी आमगे सिस्टर डुमिना तांकां मातशें ताका उलोवपाक हें न्हू जाय जाल्यार आमच्या देवा बरें डायरेक्ट वचूं जाता म्हळ्यार जशें आतां तूं देवागे उतराचेर घोडसाण दिता एनकरेजमेंट दिता त्या टायमार तुका देवागे उतर मेळ्ळें जाल्यार तुका एनकरेजमेंट दिता मागीर तें उलयली ताका मातशें एनकरेजमेंट जालें कळ्ळें का डिलिव्हरी नॉर्मल जाली ना सिझेरियन जालें कळ्ळें का म्हळ्यार ताका इन्फेक्शन जालो पोटाक सिस्टर इन लॉ आगे पोटाक इन्फेक्शन जालेलें मागीर ती डिलिव्हरी जावन घराक आयली हांव विजिटिंगाक गेलो तेन्ना
हांव ती रडपा लागली कित्याक ती भिरांत येयलेली सगळी कित्याक भुरग्याक कितकोन चयतली दोतोर कितले मेडिसीन दिले कितल्यो गुळी दिले हांव मागीर कितें प्रेयर करपा जाता प्रेयर केल्यार जाणा तुगे प्रेयर डायरेक्टली वर्क जातली म्हळ्यार ती कितले टायम वर्क जाता तुगेली परतून भिरांत येयले जाल्यार कितकोन काडटलो ताका लागून मागीर परतून ताका अंडरस्टँडींग दिवपा जाय म्हूण फक्त सिस्टर डुमिना हें केली आनी सिस्टर मारिया मातशें ताका उलय म्हूण सांगलेलें कित्याक आमी सांग जाल्यार तें तकलें वेल्यान वयता घरची मनीस जाताय न्हू मागीर सिस्टर डुमिनान ते टांगसान हें केलें प्रेयर केलें तेजे बरोबर 15 मिनिट्स टांगसान प्रेयर केलें आनी सिस्टर मारियान बरें करून ते सजमिकाय दिल्ली आनी देवागे उतर हें केलें मागीर ते म्हणपा लागलें खरें भिरांत गेली म्हूण आपणाक बरें दिसता आतां परतून मेळना हांव तांकां म्हळ्यार लोक म्हणटा आपण मागणे रिट्रीट आयकताय तुका रिट्रीट आयकप वायट न्हू तें आयकूंक बरें दिसता म्हळ्यार देवागे उतरां सजमिकाय मेळना जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता भिरांत जाता कितें मातशें कितें उतराची की सोजमणी जाय उतराची की सोजमणी मेळली आनी ते उतर पाळलें तेन्नाच कितें उतराचो फायदो जाता ना तो भिरांत आयली जाल्यार मागीर कसलोच फायदो ना मागणें केलें भिरांत मागणें केलें कसलो फायदो जातलो कसलोच फायदो जावचो ना Praise God. आनी ते सिस्टर आनी फ्रेंडान ते सिस्टर म्हणटा हांव ते गोंयसान तेणें फोन केलोलो तेगे विजा प्रॉब्लेम आहलो चेडवागे विजा जायना आहलोले डिले जाताली अपॉइंटमेंट मेळनासलोले मागीर हांव ताका ते डेली पयलीं कन्फेशन्स धाडटालो मागीर ताका दिसलें हांव ब्रदर मागणें हांव पयलीं आसलो तो बेश्ट न्हू पयलीं ते आतां पयस हांय तें खबर ना ते म्हाका परतून धाडटाले बाबा मातशें माग रे आमकां मागण्या दवर तें उतर आयकून म्हाका मातशें जाता मागण्या दवर म्हणून जाता कित्याक लोक मागणी जाय इन्स्टंट जाय म्हळ्यार तें देवागे उडोवंक घेवपा नाका पूण ती सोय जाल्यानी आमकां सगळ्यांक मागणी दवरपाक सगळ्यांनी आमकां मागणी दवरूंक जाय ती सोय जाली आमकां पण ताका उतर दिलें तेन्ना ते लूक 4:18 दिलें ताका सांगलें तें मागणी कर The spirit of the Lord is upon the aging, and the favor of the Lord is upon me. ते म्हणटा तेन्ना ताका ते अपॉइंटमेंट बी मेळ्ळें कळ्ळें तुका जालें तेंगेलें अपॉइंटमेंट जालें सगळें जालें आतां तेगे विजा येवपा आहलोली ते परतून मेसेज घाली ते चेडो आहा ते मातशें भिलो आहा कित्याक विजा येयना मातशें मागण्या दवर आतां म्हळें परतून मागण्या दवर केलें जाल्यार जातलें म्हळें एक्सप्लेन करूं नाका मागीर हांवें सिस्टरी मातशें रिक्वेस्ट केलें सिस्टर मारिया सिस्टर म्हळ्यार मातशें तांकां तूं अंडरस्टँडींग दी कित्याक आतां होच टायम बरो कित्याक अंडरस्टँड तांकां हितून हाडपा गार्डना हाडपा भितर अंडरस्टँडिंगाचेर दॅट इज द रायट टायम कित्याक एक फावटी तूं ब्लेसिंग मेळ्ळें म्हणटकीर मागीर परतून कोण उडास करना न्हू सिस्टरीन परतून हें कोत्ता त्याच टायमार तेगेली हें येयली विजा येयली त्याच टायमार तिचा रोखडें मेसेज केली तेणें म्हळ्यार देवागे उतर घेवपा येयना जाताय लोकांगे काम जाताय देवागे उतराचेर म्हळ्यार अंडरस्टँडींग मेळना Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. आमी जायते टेस्टिमनी ब्रदर म्हळ्यार कामां हें करपा मेळना Yeah, you are doing a very good job, brother. Praise God. एकदम काम करता जो आनेकले ब्रदर आनेकले मॅडम वाटेर वयता तेन्ना तेगेलो खंय जाता 5 वर्सां जालीं दुयेंता मुस्लीम आतां युरीक एसीड डायबेटीक ओके आमी जायते प्रॉब्लेम आनी हांव तेका मेळटा तेन्ना तो रिट्रीट चयतालो हांवें म्हणलें बाबा केसा चाल तेका कित्याक म्हाका खबर आहा कितें हांवें ताका सांगिल्लें बाबा तुवें रिट्रीट आयकून तूं असो रिट्रीट आयकता तुका अंडरस्टँडींग कितें मेळ्ळा समजिकाय कितें मेळ्ळा तें पयलीं सांग रिट्रीट आयकप वायट न्हू आमी वयताले रिट्रीटाक हांवें रिट्रीट जायत केलें म्हूण सांगिल्लें ताका म्हळ्यार तुका तें देवागे उतराक तुका समजिकाय मेळना जाल्यार तुका देवाचार हातान हाडटलो तूं तितूंकूच दवरतलो घुस्पण हांवें ताका 1 Peter 2:24 हें विचारलें ताका तूं सत मानता जेजू तुका बरो करता म्हणून तो म्हणटा 100% मारता आपणाक मागणे आहलोले ब्रदर आतां आमी हांव गुन्यांव करना तांचो कित्याक आमी तशें आहलोले पयलीं मागीर ताका तो म्हणपा लागलो थंय रडपा लागलो 5 वर्सां जालीं मुस्लीम आसा आनी 5 वर्सां करीत 5 वर्सां खोकली कोत्ता हय 5 वर्सां म्हणून सांगिल्लें तेणी मुकली आहा ताका भितर हांवें ताका मागीर तें जॉन 6:56 दिलें ताका भांगाराची फॅक्टरी आहा मरे भितर ताचे कडेन 5 वर्सां खोकली कोत्ता तो
हय तें सांगलें म्हाका कोविड जालेलें कोविड जाला सगळें तो म्हणटा आपण भरपूर भाव आसा म्हणटा जेजूचेर आमी जेजूचे भावार्थ म्हणजे कितें तूं जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ ना जाल्यार तूं जेजूचे कितको भावार्थ आसतलो कित्याक जेजूचे उतर आनी जेजू म्हळ्यार सेम म्हण जेजू एक सांगता आनी तूं दुसरे भावाक दिवता जाल्यार कितको जातलें तुगेलें Praise God. Argan Jesu. मागीर हें सगळें सगळें मागीर ते प्रेयर केली म्हळ्यार तो परतून मेळना ब्रदर परतून मेळ म्हणटा मागीर सांगता टेस्टिमनी आनी वता तेन्ना हय आनी इस्कला त्या भावागे चेडवा इस्कला घेवन गेलो कित्याक ते भाव भुशी आसलो न्हय ते बायल सुटपा आहा म्हणून हे तेन्ना थिंगा रस्त्यार एकलो एक्सिडेंट जावन पडलो कळ्ळें का हांव पासआउट जातालो म्हळ्यार म्हाका बरें दिसलें ना कित्याक तो कोणा ना पडलो न्हू हांव मागीर तेचे थांबलो हांवें ताका म्हळें बाबा म्हळें प्रेयर करूं हांव म्हळें तो म्हणपा लागलो ओके म्हणून मुस्लीम तो ओके मागीर ताका रावन हांवें प्रेयर केलें आनी ताका हें केलें कांय जालें ना म्हणून गोट रावन थंड खान बरो वेळ ताका रावलो ताका मातशें पोशेलो बीन ओके मागीर थिंग आनी 2 जाण बायल आहलेले जाणटी बायल आहलेले ते आफ्रिकन दिसता ती म्हणपा लागली आमी प्रेयर केलें म्हण ताका हांवें म्हळें तशें जाल्यार हें आमगे एग्रीमेंट प्रेयर जालें म्हण आतां कित्याक तुमी जें उतर उलयलां आनी हांव उतर उलयलां तें सेम म्हण कित्याक वेर 2 or 3 आर गॅदर्ड जेजू सांगता हांव आहा तुमचे Praise भितर हाजीर God. 2-3 जाणां भितर आनी आतां आमी मागणी मेळ्ळे ऑलरेडी पेपणी मेळ्ळी म्हण आनी एम्ब्युलन्स बरो वेट केलो 2-2.5 वर एम्ब्युलन्सा लागोनी तो म्हळ्यार तो देवाचे कृपेन तो हांवें म्हळ्यार तूं एम्ब्युलन्साचेर विश्वास दवरला तूं देवान ऑलरेडी बरें केलें आनी देवा बरें उतर ना तूं कोण हिंदू मुस्लीम म्हूण कांय ना म्हूण देव सगळ्यांगेलो मोग करता आनी जेजू आमचे पासत रोगात मारय म्हण जेजू इतलें सांगलां मागीर तो मागीर बाय घेवन कित्याक ताका भूक लागलेली पोटाक घराका व्हरपा जाय आसलेलें मागीर आतां म्हळ्यार मागीर एम्ब्युलन्स येयली आनी व्हरून ताका मागीर कितें जालें म्हण खबर ना ब्रदर पूण तूं पावलोय त्या जाग्यार आनी तुवें जो आदार दिवंक जाय आसलो मागणे वरवीं तुवें दिलोय तो हय ब्रदर हांवें केलें ना तूं म्हणटा हांवें कांय केलें ना बिकॉज क्रायस्ट इज इन मी So Amen. I will not live, but Christ who lives inside of me, who does the work. Hallelujah. So Christ is Thank you, serving, Jesus. Christ is serving me, and through me, Christ is serving others. Amen. Praise God. Amen. That is the Thank you. testimony, brother. Thank you. brother. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Deव बरें करून. देव बरें करून ब्रदर जेव तुका चड आनी चड देव बरें करून तुवें जें केलाय तें फकत जेजू पासत केलाय कोणाक तरी फायदो मेळलो त्या मागणे वरवीं. Amen. Amen. आणि ब्रदर सिस्टर मारिया हें कोणाक ते भितर जेजू आतां प्रेज करता सो कित्याक ती सिस्टर मारिया केन्ना फोन केलो जाल्यार केन्ना ना म्हणल्यार रोखडी ओके ब्रदर म्हणटा आपूण सपोर्ट आसा कित्याक त्या टायमार ते हार्वेस्ट आसा न्हू तें हार्वेस्ट मेळटा रोखडें हें करता Praise God. Thank you, Jesus. आर्गां जेजू प्रेज गॉड थँक्यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थँक यू देव बरें करून भावा म्हज्या चड आनी चड तुका देव बरें करूं बरें भाव भयणीनो आयज आमी फकत 2 ह्यो वोडी पयली चीट कोरिंथकारांक पयलो 20 वोड 17 आनी 18 हाचेर आमी नियाळ करूया थोडो उगड ओके कोण तरी वाचूंक पावता म्हणजे म्हाका पयली चीट कोरिंथकारांक पावलोची चीट पयलो 20 वोड 17 आनी 18 Okay, 17 आणि 18. क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठोवंक ना पूण शुभ वर्तमान परगोटूंक धाडला आनी तेंय जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय ना तर क्रिस्ताचे खुर्साक आनीक ओर्तूच आसचो नासलो खरेंच खुर्साचो निरोप म्हणल्यार इबाड जातात तांकां एक पिशेपण पूण थारोवन मेळटा तांकां मुनगे आमकां तो निरोप वावरीत आसता देवाची शक्ती ती जेजू कारगां तर 17 आनी 18 वोड सान पावलो कोरिंथकारांक ही चीट बरयता
आणि तो कितें म्हणटा 17 वर्ड पळोवया. क्रिस्तान म्हाका हो आतां पावलो बरयता, ही पावलीची खबर. क्रिस्तान म्हाका म्हणटा बातीस दिवपाक पाठूंक ना. क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठूंक ना. आता हांव तुमकां विचारूंक सोदतां भाव भयणीनो, आमचो बातीस केन्ना जाला? जेन्ना आमी जेजूक आमचो दोनी म्हूण मानून घेतला. सिस्टर मारिया, तुवें बातीस घेतलाय जेन्ना जेजूक तुवें ना. म्हजो बातीस जाला म्हाका ही खबर ना केन्ना. हांव 15 दिसांचो आसलो. या ते सारकें ब्रदर. म्हणटच बातीस केन्ना जाला आमचो सगळ्यांचो? आमी भुरगीं आहा तेन्ना. जाल्या उपरांत जल्म जाल्या उपरांत जल्म जाल्या उपरांत सारकें. आनी बातीस जाला आनी थंयसर पाद्री आसलो, आमची पाय माय आसली, आमची माद्रीन आसली, पाद्रीन आसलो, आनी सगळ्यांनी तांकां पळयलें पाद्री कितें करता तो फोटो काडलो. त्या दिसांनी आमचो फोटो काडपाचो नासलो, थंयसर व्हिडिओ नासलो, कांय नासलें. मागीर आमकां कोणें व्हडलें जाल्या उपरांत काजार जाच्या वेळार ताणें सांगलां आमकां, अरे बातिजमाचो सर्टिफिकेट जाय. पयली फावटी म्हाका बातिजमाचो सर्टिफिकेट केन्नाच पळयला जाणाय तुमी? हांवें पळयलां काजारा 1 म्हयनो पयलीं इगोर्जेन गेलो आनी म्हाका म्हणलें बातीज सर्टिफिकेट जाय. तेन्ना म्हाका कळलें, ओय पाद्री म्हजो माद्रीन कोण ना, पाद्री जाण, पूण ज्या पाद्रीन म्हाका बातीज दिल्लो हांवें केन्ना ताचें नांव नको आसलो. त्या दिसा हांवें बातिजमा सर्टिफिकेटाचेर पळयलें हांवें. आनी वो आतां सान पावलो म्हणटा क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठूंक ना. कोणाक? सान पावलो. आनी तो कितें म्हणटा? पूण शिवर्तमान परगटूंक धाडला. भाव भयणीनो, क्रिस्तान पावलूक शिवर्तमान पाठूंक धाडलोलो, बातीस दिवपाक धाडूंक ना. पूण आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी भावार्थी कशी जाल्या? आमच्या बातिजमा वरवीं आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरला तेन्ना. जेजूचे भावार्थ दवरल्या तेन्ना. खरें तरी सांगात म्हाका, इतलीं वर्सां आमी केन्नाच देवाचें उतर आयकना. वय पयलें वाचप, ताचे उपरांत रिस्पॉन्सिबल दुसरें वाचप, शिवर्तमान आमी सगळें आयकलां. पूण आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर आमी रिगून रावल्या, केन्ना आमी देवाची उतराची सजमणी घेतल्या, केन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या. आमी खरेंच सांगुया, हांव तुमकां खरेंच म्हजी खबर सांगता, हांव फकत आयताराचो क्रिस्तांव आसलो. हांव येतालो मिसाक, म्हाका सगळें म्हजे बर्थडे दीस, नातालां दीस, कोरेजमानी, केन्ना कितें 15 तारखेर ऑगस्टाची, ताच्या उपरांत जें सांगूं जाय तें. आमच्या हनीमुनाच्या दिसा आमी गेल्ले नेपाल, त्या आयतार दीस आमी गेले. इग्रोज खंय आहा ती आमी कळ्ळें आमकां तेन्ना इंटरनेट नासलें. 1995 आमी कोणाक विचारून एका जाग्यार पावले आनी मिसाक आयकलें आमी सगळे बरे आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी आयकोंकूच जाय आयतारा दीस. होय म्हजी खबर आसली की आमी फकत जो भायलो दोबाजो आसलो, भायलें जें करूंक जाय तें आमी करपाक तयार आसले. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना इग्रोज मिस जालें, सगळें जातकूच भायर आयलां, तेन्ना हांव क्रिस्तांव नासलो. तेन्ना हांव संवसारांत मरीत, संवसाराच्या लोकां भाशेन हांव जियेतालो. आनी भाव भयणीनो, हांवें बातीस घेतलेलो आसलो, हांवें काजराचो साक्रामेंत घेतलो आसलो, हांवें कुमसार जाल्लो, हांवें सगळे साक्रामेंत घेतलेले. पूण म्हाका देवाचें उतर कसलीच म्हाका जाणवाय, कसलेंच म्हाका शिकप देवाच्या उतराचें नासलें. आनी हांव सजमतालो की म्हजो बातीस जाला म्हणून हांव खरेंच एक क्रिस्तांव म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका कळलें की म्हजें क्रिस्तांवपण फकत हलकें, म्हाका कसलीच सजमणी ना, म्हाका म्हजे कडेन हांव पवित्र आत्मो जो हांव सांगता म्हजे कडेन आहा तें कांयच ना. हय हांव देवाचें उतर आसतालो इगर्जेन, हांव युकरिस्टीक मिनिस्टर आसलो, सगळें करतालो. पूण खरें म्हणल्यार हें देवाचें उतर एका न्यूजपेपरा भाशेन वाचतालो, कसलीच सजमणी नासली. आनी देखून हांव म्हाकाच फटयतालो. पूण पळय कितें म्हणटा सान पावलो, तो म्हणटा क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठूंक ना. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्यांनी म्हणूंक जाता, आमकां क्रिस्तान बातीस दिवपाक पाठूंक ना, पूण शिवर्तमान परगटूंक धाडला, एक एकल्याक धाडला.
तुम्ही जाणो कित्याक धाडला तो? तुम्ही जाणो कित्याक धाडला तो? To spread the gospel. No. Sister Fatima, to spread the gospel. Why? पूण आमी कित्याक आमी शिवोर्तमान परगट करूंक जाय? कित्याक आमी देवाचें उतर जियोंक जाय. ना, देवाचें उतर जियोंक जाय ते बरें आहा ब्रदर सुकूर, पूण म्हाका हांव तुका विचारता, आमी सगळ्यांक विचारता, आमी शिवोर्तमान कित्याक परगट करूंक जाय? To save souls. To save souls. But why should we save souls? Because Christ saved us. Because Christ saved us. पण आमकां ती सोजमणी मेळोंक जाय जाल्यार आमी पळोवया मातवाचो 28 वड. ओके, मॅथ्यू 28 पळयात कितें म्हणटा जेजू. बरें, 18 वड वाच मातशी सिस्टर्स, 18 आनी अप टू 20 वाच मातशी. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटोच वचात आनी सगल्या राष्ट्रांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां बातिस्म दिवन आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोवन म्हजे शीस करात आनी जाणो जाय. ओके, तितले पुरो. आतां हांव तुमकां विचारता, हांव सान पावलून आतां आमी वाचलां की सान पावलो म्हणटा देवान म्हाका म्हणटा बातीस दिवपाक धाडूंक ना, पूण कित्याक धाडला? Make his disciple. ना, देवाचें उतर परगट करपाक धाडला. होय की ना? वय. पळयात, हांव पोत्तून वाचता. ओके, पोत्तून वाचता. पळय कितें म्हणटा सान पावलो म्हणटा क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठवंक ना. क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठवंक ना. पूण जेन्ना आमी या बरें म्हत्वाची चीट खिंचो राती. Praise God. Matthew 28. बरें, आता पोत्तून वसया. ही 18 वड कितें म्हणटा पळय, आयका. जेजू म्हणटा स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटोच वचात आनी सगल्या राष्ट्रांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां बातीस दिवन आनी हांवें तुमकां दिल्ल्या त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकून म्हजे शीस करात. म्हणजे जेजूची खोशी कितें, देवाची खोशी कितें? बातीस दिवपाक ओ कितें करपाक? तांकां शुभ वर्तमान दिवपाक. तांकां शिवर्तमान दिवपाक. कित्याक शिवर्तमान दिवंक जाय? कित्याक? जेजूचे शीस करपाक. म्हाका म्हणटा तांकां म्हजे शीस करात. म्हणटच भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आतां जेजू म्हणटा वसात सगळ्या राष्ट्रांत वसात, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां बातीस दियात. पूण आमी तितलेंच आयकता बातीस दिवपाक. आमी सगळे म्हणटा की कोण दुसऱ्या धर्माचो ताका बातीस दिलो, आमी ताका क्रिस्तांव केलो, आमचें काम जालें. पूण आमी सजमना की फकत ताका बातीस दिवन आमी ताका आमच्या धर्मान ताका जेजूचे शीस करिना. आतां आमी सगळीं बातीस घेतला ल्हानपणान, पूण आमी खरें जेजूचे शीस जाले? हांव विचारता तुमकां, हांव म्हजीच खबर सांगता. म्हजो बातीस जाल्लो तेन्ना 15 दीस जाल्या उपरांत, कित्याक हांवें डेट पळयल्ली त्या सर्टिफिकेटाचेर. 15 दीस जाल्या उपरांत म्हजो जो जालो ओतुबरान जाता म्हणसर म्हजो बातीस जालो. पूण हांव कितें म्हणटा, जेन्ना म्हजो बातीस जालो आनी हांव व्हड जालो, तुका दिसता हांव जेजूचो शीस जालो काय?
ना ब्रदर ना. ना हांव जेजूचो शीस हांव जेजू कोण तो हांव जाणो जेजू नातालाच्या दिसा नेवऱ्यो केल्ल्यो काल केल्ले बरे दोस केल्ली हे जाणो आसलो नातालाच्या दिसा करपाचें कॉरेजमाच्या दिसांनी मातशें कितले दिसांनी मांस खावंक जायना चिकन खा आनी जेन्ना ते तो परबेचो दीस आयलो आतां चिकन खा मटन खा सोरपोतेल खा इस्टर एग्स खा तितलेंच जाणो आसलो पूण खरेंच देवाचें उतर कितें म्हणटा तें जेजू आमचे पासत कित्याक येयलो कित्याक आमचे पासत मेलो कितें घडलें खो येयलो ती कसलीच खबर नासली आनी देखून भाव भयणीनो हांव फकत क्रिस्तांव फकत नामान आसलो नांव बिकॉज म्हजो बातीस जाल्लो म्हणून वय म्हजें नांव क्रिस्तांव नांव आहलें पूण खरेंच हांव शीस नासलो हांव म्हणना की हांव जेजूचो शीस जाला म्हणून आतां देवाची उतरी म्हणून हांव म्हज्या वाटेर आसा शीस जावपाक पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमचो कोण म्हणटा तो सान पावलो परतून सान पावलो कडेन वसया आमी आनी काय सान पावलो ओके पळय कितें म्हणटा तो सान पावलो म्हणटा क्रिस्तान म्हाका बातीस दिवंक पाठवंक ना म्हणजे सान पावलोची चोत्राय वा सान पावलोचे काम जे करपाचे आसले ते फकत बातीस दिवपाचे न्हय ताचे कितें काम आसलें कितें काम आसलें ताका देवान कितें काम दिलें जी क्रिस्तान ताका कितें काम दिलें शुवर्तमान परगटूंक ताका धाडलेलो आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी वाचला म्हत्वाचो 28वो 20वो जेजू सगळे आपल्या शिसाक म्हणटा वसात म्हणटा आख्या संवसारान वचा ही बरी खबर परगट करा आनी म्हजे शीस करा तेच भाशेन जेन्ना सान पावलो शुवर्तमान परगट कोत्तालो तो कितें कोत्तालो तो लोकांक जेजूचे डिसायपल करतालो शीश करतालो फकत बातीस करनासलो आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी बुधवाराच्या बुधवारा केन्ना आमी दुसऱ्या प्रिचरा कडेन दिसान आयज तुमी या क्लासीक येता फाल्यां तुमी आनी दुसऱ्या क्लासीक येतले आनी कोणे क्लासीक येतले कोणाक दुसऱ्या प्रिचराक आयकतले पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर परगट जाता आमचे कडेन आमकां कितें गरज जावपाक जेजूचे शीस जावपाक आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी दिसान दीस देवाचें उतर आयकता फकत आयकना आमी तें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा कित्याक आमी आतां सगळें जे शिकला ह्या बुधवाराच्या बुधवारा आतां आमी सगळें म्हणजे कंबायन करूंक सोदता आतां पवित्र आत्मा आमकां म्हणटा तुमी फकत देवाचें उतर फकत आयकनाकात तुमकांच फटय नाकात पूण जें उतर तुमी आयकतात तें आयकत तुमी पाळात दिसपट्ट्या जिवितान उतर करात कित्याक जेन्ना तुमी कोत्तेल्यात तेन्ना तुमकां टेस्ट येतलो तेन्ना तुमकां आडको येतली तुमकां त्रास येतले जेन्ना तुमी उतर करूंक पावतात तेन्ना पूण तुमी त्या उतराक तुमी विश्वासी रावत जाल्यार तुमी फेथफूल रावत जाल्यार देव जो विश्वासी आसा त्याच्या उतराक तो तुमकां तुमच्या टेस्टाक एक टेस्टिमनी दितलो आनी तुमी ह्या वेळार त्या जाग्यार येतले आनी तुमी तुमची घोवायकी दितल्यार तुमी टेस्टिमनी दितल्यार की खरेंच आमी जेजूचे शीस म्हणून आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा म्हणून आमी देवाचें उतर आयकलां म्हणून कोणे म्हाका परगट केला म्हणून आतां हांव तें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगट करता त्या म्हज्या घोवायकी वरवीं हांव दुसऱ्यांक परगट करता हांव म्हणून आयकात बरे भाशेन आमी सोजमना की आमकां जेन्ना ताणें सान पावलो म्हणटा म्हाका बातीस दिवपाक धाडूंक ना म्हाका देवाचें शुवर्तमान परगट करपाक धाडला आमी एक एकल्यान जो जेजूचेर बावर दवरता तो हुकूम जेजूचो तो म्हणना अरे बाबा मातसो वच रे आतां तुका मातसो वेळ तूं आतां जाणो तूं काम करताय तुजी भुरगीं आसात तूं मातसो वेळ काड मातशें तुजी घोवायकी दी मातसो कितें वच आनी कोणाक मेळ आनी देवाचें उतर दी जेजू मातसो म्हणिना जेजू आमकां एक हुकूम घालता आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार आमी खरेंच जेजूचे शीस जाल्यार खरोच आमकां शुवर्तमान परगट करपाक आनी भाव भयणीनो व्हडली जी बरी खबर म्हणल्यार ती आमी शुवर्तमान कशी परगट करता आमी मातवाचो ईश्वर काडटा मार्कूचो मागीर लुकाचो मागीर जुआचो कोरिंथकारांक आमकां गरज जाय ना ह्या वेळार आमकां गरज नाका आमचें बायबल उक्तें करून आमकां जाय फकत जें उतर आमी शिकलां
ते उतर आमी पाडला आणि ती घोवायकी जी आमी दिवंक पावता तेन्ना आमी खरेंच शेवटतमान परगट करता. आयकतात तुम्ही? Praise God. Amen. आयकतात Yes. तुम्ही भाव भयणीनो? आमी होय. फकत आयकूंक आयल्यार आमी शेवटतमान परगट करूंक तयार ना जाल्यार आमच्यान कशें म्हणूंक जाता की आमी खरेंच जेजूचे शिश जाल्या? कशें आमच्यान म्हणूंक जाता की जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता? कित्याक जेजून आमकां हुकूम घाला. ताणें आमकां सांगना आरे बाबा मातशी तुमची घोवायकी दी, मातशें तुमी कितें सांगात, मातशें कितें तोंड उक्तें करून सांगात. भाव भयणीनो, जेन्ना बुधवारा जेन्ना आमी हें उतर आयकोंक येता आमी तयारी करूंक जाय. आयज जेजू तुजें उतर आयकोंक येता आमी. म्हाका मातशी तुजो पवित्र आत्मा मातसो म्हाका हें दी, तुजी जाणवाय दी, म्हाका घोटाय दी, म्हाका जाय परगट करपाक देवाचें उतर जें तुवें म्हज्या जिवितांत घडलां. जेन्ना हांव तयारी करता आनी ह्या वेळार येता आनी घोवायकी दिता, भाव भयणीनो जाणूय तुमी ह्या वेळार ही जी आमी देवाचें उतर परगट करता ते रेकॉर्डिंग जाता. कितलो लोक हे देवाचें उतर युट्यूबाचेर आयकतात. कितल्या लोकांक तुमची घोवायकी आयकोन तांचें जिवीत बदलता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची घोवायकी, आतां म्हज्या भाव सुकुरान ताणें सांगली आपली घोवायकी, कितलो लोक ही ताची घोवायकी आयकतले आनी ती घोवायकी आयकल्या उपरांत तांचें जिवीत बदलतलें. त्याच भाशेन आमी चिंतूंक जाय. जेन्ना आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, आमकां आमची घोवायकी दिवपाक देवाचें उतर जें शिकता आमी तें आमचे दिसपट्या जिवितांत वापरूंक आनी तें जैतिवंत जिवीत जिवंक आनी त्या उपरांत घोवायकी दिवंक, तेन्ना खरेंच आमी हे शेवटतमान परगट करता. आनी आतां जेन्ना आमचें शेवटतमान म्हणजे फकत जें बायबलान बरयलां तें न्ही, पूण आमचें पर्सनल गॉस्पल जें म्हज्या जिवितांत घडलां तें हांव परगट करता. आतां म्हज्या घोवायकी वरवीं हांव कितल्या लोकांक जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिता. कितें घडटा भाव भयणीनो? आतां भाव भयणीनो आयकात, थोड्या वर्सां पयलीं इंटरनेट नासलें, व्हॉट्सएप नासलो, फेसबुक नासलें, इंस्टाग्राम नासलो, हे झूम नासली क्लास. पूण आतां सगळें घडलां तें आमी कित्याक यूज करता तें? आमी कोणाक व्हिडिओ धाडपाक, कोणाचे आमचे रिटा रोज, आल्फ्रेड रोजाची गाणां, आमचे लॉनाची कांतारां धाडपाक ती आमी पयलीं धाडटा. पूण देवाचें उतर धाडपाक आमी फुडें सरपाक जाय. आतां तुमकां एकूच विचारता हांव, बुधवाराच्या बुधवारा आमी हें देवाचें उतर आयकता. आतां हांवें म्हज्या भावाक सुकुराक सांगलें आयज, अरे बाबा आयज आमचे भाशेन क्लास आहा, येताय तूं? अरे हांव नोको आहलो म्हणटा. बरें, हांवें म्हणलें तुका आमंत्रण दिता. आनी कोण आहलो? हांव नोको, तो ब्रदर आमचो एंडरसन ह्या क्लासीन आहा, ताका आयज ताची पेकोणी मेवली. हांव नोको. पूण ज्या लोकांक हांव मेवता, आतां आमची भास येता, तांकां सांगता, अरे बाबा आयज आमची भास आहा, तूं मातसो देवाचें उतर आयकोंक येताय? आमी कितलीं जाणां हें आमंत्रण दुसऱ्यांक दिता? आमी आमकांच विचारुया. Praise आमच्या God. ह्या क्लासीन आमकां देवाचें उतर आयकोपाक, आमकां घोवायकी दिवपाक, आमकां कितें त्रास करपाक, कितें टिकेट काडपाक आनी देवाचें उतर दिवपाक आमकां गरज ना. आमी फकत कोणाक सांगूंक जाय, बाबा हें तुजी आयडी आहा, हें तुजें पासवर्ड आहा, आनी तुका मातसो आदार जाय जाल्यार हांव तुका सांगता, पळय झुमाचेर येवंक जाय जाल्यार हांव तो तुज्या घरा येता. पूण मातसो ये आनी देवाचें उतर आयक. आमकां बुधवाराच्या बुधवाराक कितें तरी आयकपाक मेवता आनी तरी आमकां फायदो मेवतलो. कितलीं जाणां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता? आमी आमकांच विचार, तुमच्या जबाब दिवपाची गरज ना. हांव कितें विचारता भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कितें बरें जाता, आमच्या जिवाक, आमच्या आत्म्याक, आमच्या फामिलीन, आमच्या जिवितांत कितें फायदो जाता, आमच्यान एका शिसा भाशेन, आमच्यान एका भावार्थी भाशेन ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमकां ह्या वेळार शेवटतमान परगट करूंक जायना जाल्यार आमच्यान तांकां आमंत्रण दिवंक जाता, वय की ना? Praise the Lord. हांव Yes, तुमकां brother. विचारता भाव भयणीनो, आमकां तांचें आमंत्रण Yes, brother. जाता? Yes. देखून भाव भयणीनो, Yes. जेन्ना I started आमी already. दुसऱ्यांक आमंत्रण दिता आनी म्हणटा, बाबा या देवाचें उतर आयकात, हांव ना तो व्हिडिओ करता आनी ते व्हिडिओ तुका धाडटा, पूण आयकात, अशें देवाचें उतर आयकात, कितें तरी फायदो जातलो, तुज्या जिविताक फायदो जातलो, तुज्या आत्म्याक, तूं जेजूच्या राज्यांत हें जें तूं आतां क्रिस्ती जिवीत तूं क्रिस्तांव म्हणटाय, बिसाक वता, हें कोत्ताय, नोवेना कोत्ताय, पूण खरेंच तुजो संबंद जेजूशी आहा? देवाचें उतर आयक, ही सोजमणी घे, ना तर हांव तुका सोजमणी दिता. हें आमच्यान करूंक जाता की ना? हांव विचारता जाता. हें आमच्यान करूंक Yes. जाता की ना? होय ब्रदर. आमच्यान करूंक जाता. देखून भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी बुधवाराच्या बुधवारा येता वय आमी गोवायकी दिता आमी रिकॅप करता आमी मागणे करता सगळे करता पूण गरज आमकां कितलो लोक आमच्या गोंया आसा कितलो लोक आसा वसारांनी तांकां देवाच्या उतराची सजमणी म्हजे भाशेन म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी ना हांव समजून हांव बरो क्रिस्तांव म्हणून हांव मिसाक वेता आयताराच्या आयतारा वेता हांव म्हज्या काजाराच्या जेन्ना हानिमुनाक वेता तेन्नाय मिसाक वेता हांव समजून हांव बरो मनीस पूण देवाच्या उतराची सजमणी हांव जेजूच्या राज्यान भितरूच सरोंक ना पवित्र आत्माचो म्हजे भितर ना हांव म्हणजे कसलेंच चलना कित्याक हांव सजमला की म्हज्या बातिजमा वरवीं हांव खरेंच जेजूचो शीश जाला म्हणून पूण हांव म्हाकाच फटयतालो देखून भाव भयणो जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेवली ते उतर म्हाका हांव सजमलो आनी म्हाका कळ्ळें कितें कळ्ळें आयकात 17 वूण हांवें काबार करूंक ना आतां कितें म्हणटा शुवर तोमान पोरगोटूंक धाडला तेजे उपरांत कितें म्हणटा आनी तेय जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय ना तर क्रिस्ताच्या खुर्साक आनी ऑर्थूच आसचो नासलो हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ म्हणजे जेजू फकत खुर्सार येवंक ना बेश्टो टायम पास करपाक ताका काम नासले स्वर्गार तो आमचे पासत खुर्सार कित्याक पासत मेलो भाव भयणीनो तो आमचे पासत मेलो कित्याक तो आमचो इतलो मोग करतालो भाव भयणीनो आमकां एक एकल्याक आमच्या पातकां पासत आमकां त्या खुर्सार मरोंक जाय आसली आनी असलें मरण आमचें आसूंक जाय आसलें पूण कितें घडलें जेजू आमचो सरवंडार जावन ताणें आमचो जागो घेतलो आनी तो आमचें मरण मेलो आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी सजमता की जेजून म्हाजे पासत खुर्सार कितें घडलें तें कितें 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 पासत तो ताणें रोगत वारयलें कितली दुखेन तो मेलो पूण ती दूख ताणें म्हजी घेतली म्हजी पातकां घेतली म्हजें शिराप घेतलें म्हजी लॉस घेतली म्हजें जें वायट आसूंक जाय आसलें तें म्हाका इफेर्नान वचोंक जाय आसलें तो भोगलो आनी आतां जेन्ना हांव सजमता की जेजून खुर्सार कितें केलें तें ती सजमणी म्हाका मेवता आतां म्हाका सजमता की देव म्हजो इतलो मोग करता तो कितें वायट केलां पूण आजून तो मोग करता म्हजो आतां हांव म्हजें जिवीत ताका पासून भेटयता म्हजें जिवीत ताजे पासून जियेता कित्याक खरेंच हांव ताज्या मोगान पडलां खरेंच ताचो मोग हांवें आपणायला त्या मोगाची म्हाका सजमणी मेवल्या देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमकां आमी तें बरें जेवण आमी जेवता ताका रुचीन जेवता तेच भाशेन देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता आनी रूच येता आमकां देवाच्या उतराची आनी खरेंच आमचें अंतस्कन आमचें काळीज आमचो आत्मो नवो जाला आनी आतां आमी मनाची नोंदणी करता खरेंच आमी हें जैतिवंत जिवीत जियेता आमच्यान आमचें तोंड बंद करूंक जायना आमच्यान ह्या कदेलीचेर शांतीपणी बसोंक जायना पूण आमकां दुसऱ्या कडेन वचोन ही बरी खबर दिवपाक जाय कित्याक आमी खरेंच जेजूचे शीश म्हणून खरेंच हें बरें हें जिवीत आमी जियेता म्हणून खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून आनी आतां जे जेजून खुर्सार केलां आमचे पासत तो आमचे पासत आपलें रोगत वारयलां तें आमी बिश्टें वालोराचें न्हय करिना पूण खरेंच ताचो अर्थ कितें तो ताणें कितें भोगलां आमचे पासत तें आमी आमच्या जिवितान आपणायता ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिता देखून भाव भयणीनो खरोच आमकां ह्या देवाच्या उतराची सजमणी पयलीं मेवपाक तेच्या उपरांत हें जें आमी शिकता हें दुसऱ्यांक सांगून तांकांय जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिवन हें जें जेजून घडलां आमचे पासत खुर्सार तें तांकां सजमणी दिवन तांकांय जेजूचे शीश करपाक आयजतान आमी सगळीं आमी आयजतान वावरुया खरें आमी दुसऱ्यांक ह्या क्लासीक बुधवाराच्या बुधवार आमच्या सगळ्या गोंयकारांक जी आमची भास येता तांकां आमी आमंत्रण दिवया आनी ताका सांगुया यात आमी शिकोया आमची गवायकी दिवया कितें घडलां आमच्या जिवितांत ही सगळी गवायकी दिवन हे बरी खबर सगळ्या संवसाराक दिवया आनी सांगुया की खरेंच आमच्या जेजून हें आमच्या जिवितांत केलां म्हणून आमच्या ब्रदर सुकरा भाशेन आमच्या सिस्टर फिलोमिना भाशेन आमच्या भाव भयणां जी आमची गवायकी दिता तांचे भाशेन ही गवायकी दिवन बरी खबर सगळ्या गांवांनी आमची भास उलयतात तांकां सगळ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी थाराव घेवया आनी आयजतान आमी हें करपाक वावरुया आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay.
Scholastica, you're there, Baba? Yes, sister. Why, sister? Okay. Brother, closing prayer Koreani. Yes, closing prayer Korea. Chal Baba, Scholastica. Okay, sister. Okay. Bo mogala बापा ही आईची शिकवण ही आयज आमकां बरी टेस्टमनी दिलोल्याक हे आमच्या भावाक हे प्लॅटफॉर्मार हाडलोल्याक आनी बरी शिकवण आमकां शिकोवन दिलोल्याक हांव तुका आर्गां दितां जेजू हांव तुका आर्गां दितां तुका आर्गां दितां आमी आमच्या जिवितांत कशें मागचें कशें आमी चलचें कशें देवाचें उतर आमी परगडचें तूं आमकां शिकयता आमी आमची पातकां रोडून देवा सोरशीं परतून आयलीं आनी तुज्या पवित्र रोगतान तुवें आमकां धुलें जेजू तुका आमी आर्गां दिता मोगला बापा तुज्या पवित्र आत्म्या सांगाता आमकां ह्या उजवाडाच्या शिकवण्यो धाडलोल्याक हांव तुका आर्गां दिता आमी आमकां सगळ्या भाव भयणांक एकवटान हे शिकवणेक भाग घेवंक आनी हे आमच्या भावाक ब्रदरा विन्संटाक तुवें आमकां फावो केलोल्याक हांव तुका आर्गां दिता हें जें कितें आमकां भावान शिकयलां तें आमी बरें करून समजूंक तूं आमकां सगळ्यांक आदार दी आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक आदार दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता जेजूच्या नांवान Amen. 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 Amen.